हांगासर आयल्यात तुमची मागणी घेवन तुमचे अत्रेक घेवन तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. ह्या पूण शेतांत तुमी मागिल्लें मेळटलें. जेजूच्या हाजीरपणाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार बावरतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावरतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकट दिलें. तशेंच आमची माय आमी मागता तुज्या आश्राक दावरलो, तुजी ससाय मागुलो, कोणूच निराशे जावन फाटीं वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशे करना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर मोरी माय तिची शांती समाधान घालतली. रेतरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. दुसऱ्यान हांगासर आमचे पाद्राब आसात. शिवमोगातावन आयल्यात मानादीक बाप रोमन पिंटो व्हडा मोगान हांगासर येतात. आमी हांगासर येवन रेतीर चलोवन व्हरतात. देवाचें उतर आमकां मोडून सांगतात बरें करून. हांगासर पयसतावन ते आयल्यात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन डिसोजा. हर एका सोनवारा येतात. अर्गां स्तुती होगळाप कर्ण मागणें करून गितां गावन वाजंत्रां वाजोवन आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाचो हांगासर डिवायन वर्डाचे आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसा हांव तुमकां सोमेस्तांक रेतरेक आयल्या सोमेस्तांक मोरयेमायेची आशिर्वादां तुमचेर मागता. तुमकां बरें मागता. मोगाचो देव बरें करूं. पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचेर तूं देव आमचेर तूं देव पवित्र आज्ञा पुरपे सागोरा आमचेर तूं देव आमचेर तूं देव लाबोय आमकां तुजी कुरपे देणी. सांगात म्हणया लाबोय आमकां तुजी कुरपे देणी. बोळाधिकार आमची अस्कचिणी बोळाधिकार आमची अस्कचिणी बोळाधिकार चिने बोळाधिकार चिने. पवित्र आज्ञा कुरपे सागोरा पवित्र आज्ञा कुरपे सागोरा आमचे तूं देव आमचे तूं देव पवित्र आज्ञा कुरपे सागोरा पवित्र आज्ञा कुरपे सागोरा आमचे तूं देव आमचे तूं देव कुटुंबांची कामी माया मोगा सांगा कुटुंबांची आमी माया मोगा लालेऊन मागता लाभय तुझी कृपा लालेऊन मागता लाभ तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा. पवित्र आज्ञा कुरपे सागोरा आमचे तूं देव आमचे तूं देव पवित्र आज्ञा कुरपे सागोरा आमचे तूं देव आमचे तूं देव. तिसरें चरण म्हणया वावरूंक दैवी शेतान निस्वार्थ मोणान वावरूंक दैवी शेतान निस्वार्थ मोणान
तेलाय म्हाका आज जेसूच्या मोगान तेलाय म्हाका आज जेसूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान. हात बऱ्याने म्हणया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव हालेलुया 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 हालेलुया. येशू जिसस सर्गांत का जेसू हे पवित्र आत्म्या आमच्या कुटुंबाचे घराचे आमच्या घराण्याचे मंदिरात हालेलुया 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 देवानी हे पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हर एक दीस पवित्र आत्म्याच्या येण्याक माग जैगी. Woi, हा woi magaje. माग जैगी वही Woi. कित्याक बळवंत सकत कित्याक आमी हर एक दीस पवित्र आत्म्याच्या येण्याक माग जय. हर एक दीस तुमचे मोबाईल चार्ज करी जैगी. हा कित्याक हा बॅटरी खाली जाता वय वय डिस्चार्ज जाता बॅटरी डिस्चार्ज जाता. तुम्ही उपयोग करा उपयोग करनासतना दवरा ताच्या इतल्याक हा आमच्या जिणयेंत ती तशेंत आत्म्याची सकत डिस्चार्ज जाता. खंयच्या वरवीं Maganatla. आमच्या चिंतना वरवीं आ वाईटावर डाऊट वय गी आं नापतेणी येता आमकां सबारपटी आं आमच्या पातका वरवीं आं आमी कितले बसून आसले रिमोतींत थोड्यां चिंत आसतना पातक एंट्री जाता. पातक एंट्री जाल्ल्या क्षणा आत्म्याची आमी ती डिस्चार्ज करता. तूं नाका बा म्हजी समस्या म्हाका पुरो तूं सदांय आसाय म्हूण सांगताय पूण आतां नाय न्ही तूं. वेन यू डाऊट यू आर आऊट जालें म्हणटा आसतना आमचें आबलपण आमकां हर एक दीस दोसता. वय गी न्ही आमी कितले मागण्याचे व्यक्ती जाल्यार थोडे पटी आमचें बळ आमकां पावना म्हूण बगता. वय गी न्ही त्या देखून आमी हर एक दीस आत्म्यान आमचे थंय येवन वस्ती करूंक आमी मागणें करीत. कित्याक आमकां सकत जाय. वय आतां तुमी सक्कडी मागूंक हांगा आयल्यात. वय गी न्ही नितळ म्हणत आयल्या ती Woi. नितळ म्हणत आयल्या ती एक सावंड ती शिंतान आयकलो वय म्हणून ना. आमी कितलें ट्राय केल्यार आतां तुमकांच तुमी विचारा ह्या देव तेंपला भितर येवन रावल्यात बसल्या उपरांत कितलीं चिंतनां तुमच्या मोतींत येवंक नात. वय गी न्हय Kandit. हा थोड्यांक इतले तेंप येता मरये आनीकी म्हजें मागणें आयकोंक नाय न्ही तूं परत्यान परत्यान आयलें हांव आयलां जावं येता थोड्यांक. वय गी न्ही हां गेल्या त्या हप्त्यांतच तूं आशिर्वादीत करताय म्हूण चिंतल्लें मेळो ना परत्यान आयल्या कालेंगी म्हजें जिवीत अशेंत गी म्हणून. वय गी न्ही हां असले सबार तेंते सवा आमकां दोसता आसतना आत्म्याचें बळ आमकां जाय. देवा थंय आमी बरवसो दवरूंक आत्म्याचें बळ आमकां जाय. तर एक घडीभर आमची मोत नितळ करया आमी आमचे तेंते सवा पयस दवरया.
आतां हांगा तावन आमी देवाक दिवचो तो वेळ देव ते आशिर्वादीत करून दी, अभिषेकान बरोवन दी, कृपेन बरोवन दी म्हणून मागया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया, दोळे आमचे धांपया. आमच्या मतीन सबार चिंतना आतां धांवतात, सबार रितीचे डाऊट, सबार रितीची तंतेसांवां आमकां दोस्ताद जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाचे थोडे प्रॉब्लेम्स, थोड्यांनी आमकां सांगिल्लीं उतरां आमकां दोस्ताद जावंक पुरो. ती सगळी आतां सोम्याच्या हाती आमी समर्पीत करया. परत्यान आत्म्याक आमी विनंती करया, पवित्र आत्म्या म्हजे थंय बर. ह्या घडयेंत हांवें आयकोवची तुजीं उतरां म्हाका बळ दिवंक दीत, म्हाका कृपेन बरोवन दीत, म्हाका आशिर्वादान बरोवन दीत म्हणून मागूंक प्रयत्न करया. आत्म्याक आमी परत्यान आपोवया. आमचे थंय तो रास करून दी. आमचें सगळें उणेंपण तो आमचे तावन काडून उडोवन देवाच्या उतरांतय आमी भरवसो दवरूंक, देवाच्या उतरांतय आमची पातळी दवरूंक आमी आत्म्या लागीं मागोवया. पवित्र आत्म्या, तुका आमी परत्यान स्वागत करता. वय आमकां तूं जाय, आमकां तुजें बळ जाय, आमकां तुजी कृपा जाय, आमकां तुजें आशिर्वाद जाय. तूं आमकां जाय पवित्र आत्म्या, दिवंकूच वाड. तूं आमकां जाय पवित्र आत्म्या, देवाचें उतर आमकां परत्यान उडास हाडूंक. तूं जाय आमकां पवित्र आत्म्या, जेजूक आमी साक्ष दिवंक. तूं जाय आमकां पवित्र आत्म्या, आमची जिणी बदलूंक. तूं जाय आमकां पवित्र आत्म्या, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी बदलूंक. हे पवित्र आत्म्या बर आमच्या काळजांनी. पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय. ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय. ये पवित्र आत्म्या तुझ्या बोळा. ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय. ये पवित्र आत्म्या बर तुज्या सक्तेन, बर तुजे सक्तेन. पवित्र आत्म्या बर तुज्या सक्तेन हांगा आयिल्ल्या समयेस्तान सुमया जेजू तुजी स्तुती आमी आतां करता आसतना आमकां बळादीक कर, बळवंत कर. तुज्या सक्तेन आमकां बर म्हण हांव मागता. हालेलुया 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 तुका महिमा तुका वंदन तुका स्तुती तुका वरदान तुका सुमयांचे सो. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 चालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता हे इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयिल्ल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोव मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. हर एक पालके भरतले, दोंगर वा पर्वत तोकसून हाडटले,
वांगते तिंगते रस्ते नीट जातले आनी करकोट्यो वाटो सफाई जातल्यो हें सगळें अशें सगळें मनशाक कोळ देवाचें तारण देखतलें. देवाचें उतर हे देवाचे ओळखा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Yeah. तयार जाया, सोम्याच्या येण्याक Fire. तयार जाया. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सकड बशी. सोम्याच्या येण्याक तुम्ही तयार जाया. डिसेंबर 26, 2004 ಕಾಲೆಂಗಡ್ಲೆ ಕೊನಾಗುತ್ತನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2004 सकाळी 7 जावन 8 वरांक 1 मिनिट आसतना इंडोनेशियाच्या सुमात्रा म्हणल्या द्वीपांत सुनामी आयली. आतां कळ्ळें. सुनामी येवन 2,25,000 जण मेले. 2,25,000 जण मेले. मेयाची 22 तारीख 2010 इस्वी. मेयाची 22, 2010 बोईंग 737-800 बचपे विमान निल्दाणांत पडलें. 158 जण मेली. अक्टोबर 8 तारीख 2005 पाकिस्तान आनी जम्मू काश्मीरांत भुंयकांप जाली. 35,000 जण मेले. हांगा तयार जावंक एक अवकाश आमकां नातुल्लो. आमकां ह्या घडीत खंय घडलें गी तांकां वेळ नातुल्लो तयार जावंक. वैगिनी एखादोळा आदल्या दिसा इतल्या वरार सुनामी येता म्हळ्यार हें प्लेन क्रॅश जाता म्हणलें जाल्यार 358 जाणां प्लेनाक सर्ती आसलीं ना. तयार जावंक थंय वेळ नातुल्लो. जागृत करीत आसले, जागृत करूंक वेळ तांकां मेळोवंक ना. आनी सबारपटी आमच्या घरांनी, आमच्या शेजारा ह्या समाजांत आमकां थोडी उतरां आयकोंक मेळटात पळया. गाडी इल्ली लोव दावंडाय, गाडी इल्ली लोव दावंडाय, ताका जाप जावन मेळची उतरां. कांय जायना. एक्सिडेंट जाल्यार मागीर पळया. कांय जायना. एक्सिडेंट जाल्यार मागीर पळय. कालें पळोवचें मागीर. एक्सिडेंट जाल्या उपरांत कालें पळोवचें. भलायकी इल्ली जागृत कर. कांय जायना. बिगडल्या मागीर पळया. कांय जायना. भलायकी बिगडल्यार मागीर पळया. उदका गडे इल्लें जागृत. भुरग्यांक उदका गडे इल्लें जागृत. कांय जायना. बुडल्यार मागीर पळया. कांय जायना. बुडल्यार मागीर पळया. चड पिये नाका. कांय जायना जाल्यार मागीर पळया. रुखाक चडटाना मलगडे सांगतात इल्लें जागृत. कांय जायना. पडल्यार मागीर पळया. पळया. हलीत जाप आमकां आयकोंक मेळ्ळ्या जावं येत. पूण हांगा ह्या घडीतांनी
आमी सत्राय करूंक आमकां एक अवकाश आसा. आमी तयार जावंक एक अवकाश आसा. मुखार कितें घडत म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. पर मुर्डेश्वरा भुरग्यांक, मोरारजी देसाई इस्कालाच्या भुरग्यांक पिकनिकाक आपोवन येलें. इस्कालाची तेगां भुरगीं दर्यांत पडोन मेली. जागृत करीत आसली. पूण सगळ्यांनी चिंतचें घालें कांय जायना, जाल्यार मागीर पळया. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, समस्या येवचे पयलें आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय. आमी तयार रावूंक जाय. अशें आमच्या संवसारी जिवितांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सबार संगतींनी आमी तयार रावूंक आसा. वय की न्ही? हां, आतां थोड्यांक थोडे सांगतात हां जालें, भुरगीं वाडलीं, दोगां चेडवां, काजाराक रेडी जा. वय की न्ही? हां, थोड्यांक सांगलां जावंक बरो, इतलीं वर्सां तुवें काम केलें, मुखल्या जिविताक कांय पूण इल्लें केलां हिंगी. देव आसा, मागीर पळयल्यार जालें. तयाराय आमच्या जिवितांत गरजेची मोगाच्या भावान आनी भयणी. आज आमी अद्वेंत काळार आसा. म्हळ्यार सोम्याच्या येण्याक आमी सगळीं तयार करन आसा. वय की न्ही? तर सोमी येवंक नांगी. सोमी येदोळ ह्या संवसाराक येवंक नांगी. आई लागी ना, आयला. तर आयिल्ल्या सोम्याक आमी कसली तयाराई करची? आतां सैरीं येतात घरा म्हळ्यार तयाराई गरजेची. वय की न्ही? हां हां, दनपार जेवणाक येतात या वोसया मासाडिया आणखी तूं हांगात आसाय बोरा इकरज आडिया राव. मागीर रांदचें केदाळा ती आत्तां येतात खंय. वय की न्ही? एक फावटी रांदून आनी पुरो जाल्या उपरांत मागीर काले तयाराय आसा. सैरीं घरा आयल्या उपरांत तयाराय आसाय ना? आसा. सैरीं घरा आयल्या उपरांत तयाराई सडतीक तांकां रूम दिजे, नाल्यार तिका म्हणी सारजे, उदक जाय गी, च्या जाय गी, कापी जाय गी. कित्याक म्हळ्यार पदोर्न धाकट्या आबू व्हडल्या आबू आयल्या उपरांत तयाराय जाय. तूं तें कांय विचारनाय जाल्यार कित्याक म्हळ्यार घरा भितर आयिल्लो सैरो तुमचे भितर येजे न्ही, तुमच्या सांगात एक जायचे न्ही. हां, आतां सैरी आयल्या उपरांत हे रूम तुमकां आरामशे न्हिदात म्हळ्यार तांचे कडेन उलयना जाल्यार हां वय 11:30 जाताना वचोंक बस खंयचें आसा गे म्हणी सारतात. वय की न्ही? हां, तुमी कोणीय तांचे कडेन उलयना जाल्यार आयिल्ले पर्यंत तांकां रूम दाखोवन एक चार्जर, मोबायल चार्जर दिवन रुमांत घालून भीक घाल्यार ती 11:30-12 वरां भितर पाटी. तर संवसाराक आयिल्ल्या सोम्याक आमी कसली तयाराई करची? वच आज आमी क्रिसमसाक तयाराई करता. वय की न्ही? तयाराई करता. सगळ्यांनी स्टारां आयल्यांत, आंगडे पडल्यात, डेकोरेशन थिंग्स पुरा आयल्यात. आनी तुमी येदोळस तेल हाडून दवरलां. कित्याक म्हळ्यार क्रिसमस टायमाक तेलाची रेट चड जातली म्हणून पयलेंत तेल हाडून दवरलां कोसवार कालें कालें. आनी थोड्यांनी चिंतलां की आंगडीचें तेल बरें न्हय म्हूण सांगून आल्ले माळ्यार आसले पुरा नारळ भायर घालन ते सुकोत घालन नारळेल तेलत काडया म्हणून नारळ सुकोवनी थोड्यांनी दवरल्यात जवियत. वय की न्ही? ते एका रितीची तयाराय. कित्याक म्हळ्यार मागीर 20 तारखे उपरांत कुसवार ते हें म्हणटा आसतना तकली पुरा
पाड जावन येता आतांत इल्ली तयाराई ओके एका रेतीची तयाराई जाल्या घर साफ जालां थोड्यांनी येदोळसो गर्दनाचो गोटो करूंक तयाराई सुरू केल्या थोड्यांनी आतांत प्लॅन केला खंय येचें म्हणून उडपी येचेंगी कोडयाळेचेंगी मॉलाकेचेंगी खंय ड्रेसाचें मॉल उणें आसा जयलक्ष्मीचें मॉल कशें हांगाचें कुल्ल्याडिकर्स कशें थंय कशें हांगा कशें पुरा सोदून मागीर मोबायल ऑन करन ऑनलायनार काळीपणी मेळत की तेंत ड्रेस ऑनलायनार कितलें पुरा चॅक करून दवरला ही एक तयाराय पूण ही सक्कळी बायली तयाराय जावन आसा आनी तो सोमी आमकां मेळना ह्या बायले तयारायंत बायल्या आटाविट्यांत बायल्या गोंदोळांत सोमी आमकां दिसना तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी साबार जाणांनी आयकलां फर्स्ट कमिंग ऑफ जीजस अँड सेकंड कमिंग ऑफ जीजस म्हणून होय की न्ही जेजू एक पटी ह्या संवसाराक आयलो आतां नेक्स्ट आनी एक पटी येता दुसरे पटी येता म्हणून आमी तो वेळ काळ आमकां कळीत ना आमकां कळीत आसा की देव आनी एक पटी ह्या संवसाराक येता आनी साबार युट्यूबांनी तुमी सेर्मांव आयकल्या जावंक पुरो सेकंड कमिंग ऑफ जीजस जेजू येताना ताका मेळोवंक आमी तयार जावया पूण आद्वेंत काळ आमकां जेजूच्या येण्याक आमी तयार जाय म्हणटा खंयच्या येण्याक फर्स्ट कमिंग एंड सेकंड कमिंगाच्या मोदें 4 पटीन जेजू येता कितल्या पटी 4 संगतींनी आमकां जेजू मेळटा आमी फर्स्ट एंड सेकंड कमिंगाच्या मोदेंत आसाव सेकंड कमिंग केदाळा जाता की आमकां तकली पाड करची गरज ना तो येताना येतलो तो केदाळा येता म्हण चिंता करची नाका पयलें येवन जाला तो परत्यान जल्मोन येना गर्दनाच्या गोट्यान परत्यान जेजू जल्माना एक पटी जल्मोन जाला ताणें तो जल्मल्लो ते उडास आमी काडटा क्रिस्मसाक तितलेंच पूण हे फर्स्ट एंड सेकंड कमिंगाच्या मोदें 4 संगतींनी आमकां देव मेळटा ह्या 4 संगतींनी आमकां जेजू मेळ्ळा गी म्हणलें सवाल आज आमी सगळ्यांनी आमकांच आमी विचारूंक जाय तर ह्या 4 संगतींनी जेजू आमकां मेळोंक ना जाल्यार अकरेकी मेळना सेकंड कमिंग काले म्हणटा पळय थंय आमच्या दिश्टीक तो पळोवंक मेळना त्या देखून आमी तयार जाय ताच्या 4 येण्याक ह्या संवसारांत जेजूनच आमकां सांगलां हांव थंय आसा तुमी म्हाका थंय पळया तर फर्स्ट एंड सेकंड कमिंगाच्या मोदें खंयच्या रितीनी देव आमचे मोदें येता हे इम्पॉर्टंट आमकां ह्या 4 संगतींनी जेजूची वळख मेळ्ळी जाल्यार लास्टाक आमकां ताची वळख खंडीत मेळटली आमकां मेळना जाल्यार तोच आमकां ताची वळख करून दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर तिसरें येणें पयलें येणें जालां गर्दनाच्या गोट्यांत ती आमकां सगळ्यांक कळीत आसा दुसरें येणें आमी सांगता लास्टाचें म्हण सेकंड कमिंग म्हणटा तर जेजूचें तिसरें येणें खंय जाता हर एका मिसाच्या बलिदानांत येवकरिस्तांत सोमी आमकां मेळटा हांवूच तो सर्गिंतां देवून आयिल्लो जिवो उंडो ही म्हजी कूड हे म्हजें रगत कोणे पेद्रून सांगलें गी जुवावन सांगलें गी तोमासान सांगलें गी एंद्रून सांगलें गी हें कोणे सांगलें जेजून सांगलें
तर आमी पातयेचंय की नाका पातयेचंय. जेजू आमचे मोदे आज येवकरिस्तांत जिवंत आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या येवकरिस्ताक आमी करची तयाराय कसली. आमकां जेजूक मेळोवंक येवकरिस्तान सदांच जेजूक मेळोवंक संतोष पावतावंगी. ह्या काजारा वेळार, वाला वेळार, बर्थडे पार्टी वेळार ताका मिस करन थंय संतोष पावतावंगी. कित्याक आयताराचें मीस आमी म्हणटा कायद्याचें मीस म्हणटा, वय की न्ही. आयताराचें मीस आमकां कायद्याचें मीस. कायद्याचें मीस म्हळ्यार आमी पार्टिसिपेट करी जायत, तांचो भाग घे जायच आमी. पूण आमकां कितल्या जाणांक एक बर्थडे पार्टी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक अडकळ येना. एक काजार मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक अडकळ येना. एक वॉल आसतना आमकां घराची सरबराई चड जाता न्हय आसतना वॉलाच्या मिसांत येवन भाग घेवंक आमकां मोन येना पळया. आमकां आमची मोत खंय आसता, दनपाराचें जेवण तयार जालां हांगी, तयार कितलीं जाणां सैरी येतीत मिसाक. मिस तुमी वसा, भुरग्याक काडून घेवन वसा. आमकां दनपाराचें जेवण इम्पॉर्टंट. पळय सबार संगती आमकां अडखळ घालतात. जेजूक मेळोवंक आमकां मोन येना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. रिसेंटली एक वर्स जालें, एका पाद्राबान, फिरगज पाद्राबान म्हाका पयल्या कुमगार मेळच्या आवय बापायंक 1 घंटो टॉक दिवंक सांगलें. म्हळ्यार आयतारा पयलो कुमगार, सोनवारा दीस पाद्राबान सांगलें, एक ल्हान रितीर दवरली पाद्राबान. त्या दीस सांजेर पाद्राब म्हणालो, फाल्यां आमच्या फिरगजेंत पयलो कुमगार पाद्र, तुमी कशी आसात न्ही. हांव त्या पयलो कुमगार मेळच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक आपोवन हाडटां. कित्याक म्हळ्यार हें इम्पॉर्टंट, पळय की न्ही. भुरग्यांच्या जिवितांत फस्ट स्टेप, बोवार्थाचें फस्ट स्टेप काडचो वेळ तांचो. बोवार्थाचें फस्ट स्टेप. कित्याक कितें बरें वायट तांकां समजल्या उपरांत आमी कुमगार दिता, वय की न्ही. बावतीस दितना ताका कळीत नातलें. आतां हांगा जबाबदारी आसा आवय बापायची, वय की न्ही. कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्याक वॉल दितना तुमी एक उतार भास दिल्ली उडास आसा की तुमकां. ह्या भुरग्याक बोवार्थांत आमी वागयतां. घेया क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण तुमच्या हातांत त्या दीस वात दिल्ली, वय की न्ही. घट्ट काण गेल्या मो ती तुमकां दिल्ली न्ही. ती वात पाटी दिवंका तुमी. ती वात घेतली वात आसा पळय, ती वात पाठी दिवंका. केदाळा पाठी दिवची तुमी. सांकेतीक रितीन घेया क्रिस्ताचो उजवाड म्हणून तुमकां दिल्ली न्ही. ती कोणाच्या तर्फेन दिल्ली? भुरग्याच्या तर्फेन तुमच्या हातांत दिल्ली. पोदोर्न मोदोर्नीक आवय बापायक दिल्ली. ती पाठी केदाळा दिवची? पयल्या कुमगारा वेळार, वय पयल्या कुमगारा वेळार. पयल्या कुमगारा वेळार पोदोर्नीन आनी मोदोर्नीन ती पाटी त्या भुरग्याच्या हातांत दिवची ती. आतां म्हणचें घालें, बाळा येदोळ म्हणसर आमी सांबाळली, तुमकां बोवार्थांत आमी वागयलां, आसता तुजें काम देर हो उजवाड तुका. सो हांवें कालें केलें. आवय बापायंक तांची जबाबदारी कळली गी म्हणून विवर्सून सांगलें एका वरा पर्यंत. 1 वर तांकां बोवार्थाच्या विशयान तुमची जबाबदारी कशी पुरा सांगल्या उपरांत एक आवय रडोवन आयली म्हजे कडची. फादर हांवें चूक केली, फादर हांवें चूक केली. 1 म्हयनो आसुल्लो म्हज्या भुरग्याक कुमगाराक तयाराय करूंक 1 म्हयनो आसुल्लो. हांव ह्या 1 म्हयन्यांत सगळें बिजी जावन गेलीं. हांवें विचारलें खंयच्यांत बिजी जाली? फादर 10 दीस हॉल बूक करच्यांत बिजी जाली.
2 दीस खंयचें कॅटरिंग म्हणून बिजी जाली आनी एक 4 दीस खंयचे आयटम्स करचे म्हणून आनी आयटम म्हळ्यार आमच्या शेजारच्या सगळ्यांच्या घरा कोणाच्या घरा कुंभार जाल्लो की तांचे पुरो मेन्यू म्हज्या उडासांत फाटल्यान आसले तांगेर दुकरा मास केल्लें दुकरा मास 4 बागे केल्लें आंगेर बोकऱ्या मासाची कडी केल्ली हांगा बोकऱ्या मास सुक्का केल्लें तर म्हजें एक डिफरंट जावन आसा जें मेन्यू म्हणून सांगून ताका एक 4 दीस खर्चिले 4 दीस भुरग्यांचे ड्रेस हाडूंक जाले म्हाका मागीर कोण MC कोण खंयचें बँड सांगचें खंयचें DJ सांगचें खंयचें तें डेकोरेशन अशें म्हणटा आसतना फादर एक दिसी म्हज्या भुरग्यां सांगाता कुंभाराच्या विशयांत येवकारिस्ता विशयांत उलोवंक म्हाका टायम मेळोवंक ना एक दिसी म्हज्या भुरग्यां सांगाता जेजूक स्विकार करच्या म्हज्या भुरग्यां सांगाता कुंभार म्हळ्यार कितें ताका कशें सेवंक जाय म्हणून एक दीस हांव उलोवंक म्हाका टायम मेळोवंक ना धर्मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत आमच्या काळजान भितर येवच्या सोमयाक आमी खंयच्या तायारेन स्विकार केला सवय प्रमाणे ताका आमी स्विकार करून गेले आंगी ना मीच क्रिस्त त्या उंड्या रुपार म्हज्या काळजाचेर येता म्हाका बळ दिवंक येता म्हाका भरवसो दिवंक येता म्हजो बोवाड घट करूंक तो येता म्हणून पात येवन आमी ताका सेवला आंगी तर आमची पातयेणी बोळादीक आसली जाल्यार खंडीत जावणी आमचे थंय बदलावण येते आसलें वैगिनी पळया 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळच्या त्या स्त्रियेन जेजूचें वस्तुरा पडलें खंय ताका गूण जालें म्हणटा वैगिनी ऐकाता पूण आमी जिजू सोम्याकत सेवता आमचे भितर कांय जाते ना हर एकल्यांक आमकां कळटा आमी कुंभाराक येताना हांव सोम्याक जुजूत सेवता कित्याक म्हळ्यार तुमी युट्यूबार पळयशात जाल्यार तो उंडो मास जाल्लें सबार घडीत आमकां पळोवंक मेळटात आनी त्या येवकारिस्तांत गूंड बोवाड दवरलो एक भुरगो कार्लो अकुतीस आज सांत जावंक पावला ताणें व्हडलें काम करूं ना त्या येवकारिस्तांत असो बोवाड गूंड जावन आसलो आज कार्लो अकुतीस सांत जाला जाल्यार आमचे थंय चुरमणी बदलावण हाडूंक तो येवकारिस्त कित्याक सोकोवना त्या ताच्या येण्याक आमी तयार जाल्यांगी म्हणलें आमी हर एकल्यांनी आज चिंतूंक आसा ह्या अद्वेंतांत चौथे येणे सोम्याचें देवाच्या उतराद्वारी तो आमचे मदें जीव आसा देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक पाजले 2 दारीच्या तालवारी बरी मेल्लें उतर न्हय तें जिवंत उतर त्या देखून ह्या बुकाक अजुनी जीव आसा ह्या उतरांक जीव आसा तुमी ल्हान आसतना आयकल्ले शर्माव आतां आयकोवचे शर्माव डिफरंट जावन आसात वैगिनी पूण दिवचे खंय तावन ह्यात उतरात तुमी ल्हान आसतना आसलें तो उतर चेंज जावना उतर चेंज जावना शर्माव दिवची रीत चेंज जाल्या वय कित्याक जिवंत आसल्यान ती चेंज जावनूच येता वेळा काळा प्रमाणे देव आमकां ह्या उतराद्वारी संदेश दिता आमच्या हर एकल्या प्रॉब्लेमाक हांगा एक पर्याय आमकां उतराद्वारी मेळटा उतराद्वारी मेळटा म्हळ्यार वो बूक डायरेक्ट व्हरून घरा दवरल्या वेळार बदलावण येना नातल्यार आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी आज कोली बदलावण ये जाल्ली वैगिनी कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांच्या घरा बूक आसा बूक सगळ्यांच्या घरा आसा
सगळ्यांच्या घरा शुगराची टॅबलेट नाही. डोलो 650 नाही. असा त्या दळा डाक्टर गडे वेचे नाका म्हणून स्लिप ताण दवरता. अनासीन नाही. असं तकली पडापड गेले आहे. केदाळा यायची ती तुमची तकली पडापड केदाळा यायची. थोडी आता मोतीन तर चिंता आता आमचे गेल्या उपरांत म्हजी तकली पडापड वसो जाल्यार आमचो वसो जे म्हण ते नाही साधारण जावन येवची तकली पडापड वसो जे जाल्यार कालिंकरीचे अनासीन 10 गुळयो तुमच्या घरान दवरल्यार तकली पडापड येताय ना. कालिंगरीचे गेज गुळी गेज. थोड्यांची सवय आसा डाक्टरा कडच्यान येतात अर्दो किलो गुळी हाडून येतात. अर्दो किलो हाडून दवरची. खाणे ना खासे पिडा तशी तागो गुळी काण गेले हाय ती गुळी खाऊन 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 पुरो जाले तशीच दवरल्या. पिडा येत आहे ना. तशेंच आम्ही सबार जाणांनी देव आमच्या घरा येऊन बसला वय पण आम्ही ताका स्वागत करूंक ना वो बूक ओपन करून आम्ही ह्या उतराची सकत आमकां कळी जाय जे जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हें उतार आमी वासीच जाय वय इल्लेंपणी वासीच जाय. त्या दाळा तें जिवंत आसता. त्या दाळा तें क्रियात्मक जाता भितर. नातल्यार ना. त्या देखून देव आमच्या मदें ताच्या उतरा वरवीं येता. कित्याक कीर्तन 119 आमी वाचता देवाचें उतर आमच्या पावलाक दिवो जावन आसा. तो दिवो आमचे कडेन नातल्यार आमी वाट चुकता. आमी काळोखान संपडता. खंय येता म्हणून आमकां वाट कळना. तर आमच्या जिविताक उजवाड जायचे जाल्यार उजवाड दिवचें उतर आमच्या हातांत आसूंक जाय. राती पेंटेतावन घरा येता आसतना टॉर्च तुमच्या हातांत आसून खणयेंत पडल्यार लुईस आम खणयेंत पडलो खंय टॉर्चा आल्लो गो वय टॉर्चा आल्लो लुईसा मन कालें गेलें बॅटरी खाली जाता म्हूण टॉर्च घालूंक उत्तना काळोखान दत्ता येयला. टॉर्च आतां तारलो वाड्याच्यांनी सगळ्यांनी सांगलें टॉर्च हातांत तासा गो कसो पडलो तो टॉर्च ऑन करूं ना. संवसारांत आमकां समस्ये तेंते आसात. टॉर्च आसा आमचे कडेन. ओके टॉर्च आसा. आमी तें यूज करीत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें कशें घडलें गे म्हळ्यार हांव फस्ट टायम सायकल शिकल्लो. सायकल आमचें तितकेशें घर लेवलार आसा पूण सकयल जागो आहा पळय मारोग आमचो डावन अशें. त्या देखून सायकल शिकोवंक भारी सुलाभ म्हूण कोणेंगी सांगलें म्हाका. तुवें कांय करचें म्हणना हँडल धरून सीद गेल्यार जालें पॅडली मारीचें म्हणना कित्याक देवणी न्ही. हांव तांचें पुरा पाठ आयकोलो. एक दीस सोनवारा सांजेर सायकल काणी गेलें. म्हजो भाव म्हज्याक पयलें सायकल शिकल्लो. ताणें म्हळें खंय बी नाका हांव फाटल्यान आसा म्हणालो. म्हाका बसोवन सोडलें. सुमार 1 किलोमिटर जाता देवणी ती सकल सीद हेचेंच काण घेवन. ओके
सायकलार बसलो सीदा गेलो तूं एक अर्दी वाट येता आसतना आमच्या वाड्याचो आब एक केळ्या गाड्या खाण घेवन पेटयेक येतालो. म्हाका कालें करजे म्हण गोत्तू ना. म्हज्या भावानी म्हाका फस्ट टायम बसयल्लें म्हाका. ताणें ब्रेक मारी जे म्हण सांगिल्लें जाल्यार ब्रेक मारता आसलो. तूं हँडल घट्ट धरून वच रे म्हणालो. हांव घट्ट धरून गेलो आनी आबाक एक दवरलें. आबाचो गाडा थंय आब हांगा. आब उठोन म्हाका म्हणालो काल रे पुता म्हाका धाडायलें नेम. आबा काल जालें गोत्तू ना. न्ही रे पुता ब्रेक तुज्या हातांत आसली न्ही रे. पळय आसली म्हण गोत्ता आहली म्हाका घालूंक गोत्ता आहली. हां तशेंच जाता आमच्या जिवितांत. आमचे तेंते आसात समस्या येतात आमच्या जिवितांत. पूण देवाचें उतर म्हणलें ब्रेक आसा पळय आमच्या हातांत आसूंक जाय. समस्या येता आसतना ती एप्लाय केल्यार आमी थंयच रावता. आमच्या समस्या परिहार जाता. देवाच्या उतरा मुखांतर देव आमचे थंय येता. ताका स्वागत करूंक आमी तयार जावंक जाय. पांचव्या रितींत देव आमचे मदें कशें येता. खंय दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळोन मागतात गी थंय हांव आसां. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांगा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसा वैगिनी. आसा म्हणणे आसजेत उडपींत ना म्हणूंक साध्य ना वैगिनी आसा. आनी आमकां गोत्ता खंय दोग या तेग सांगाता मेळटात गी थंय कोण येता. जेजू येता. पूण मोगाच्यान आमी कितले दादले मनीस ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या मागण्याक येता. आमकां खंय टायम मेळटा. पळय जेजूक मेळोवंक आमकां एक वाट दिल्या वैगिनी. हां पांचवी वाट ती. खंय दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात गी हांव थंय आसां. हांव तुमकां थंय मेळटा म्हणून देवाच्या उतरांत सोमयान सांगलां जाल्यार आमचे पैकी कितल्या जाणांक समुदायाच्या मागण्याक त्या 7 मेटाच्या मागण्याक सांगाता मेळोवंक टायम मेळटा. कसली तयाराय आमी केल्या ना. वचना जाल्यार कांय जायना. एकल्यान गेल्या पुरो घरात रावन. तर गेल्ल्याक मात्र देव जाय उरल्यांक देव नाका. उरली आमी पातयेनाव. आमी सांगाता मेळटाना देव आमचे मदें येता म्हणली पातयणी ना. व्हडलें व्हडलें डेफिनेशन आसा जावंक पुरो. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या मागण्याक व्हडलें डेफिनेशन आमी केलां जावंक पुरो. पूण बेस्ट डेफिनेशन खंय दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात गी थंय हांव तुमचे मदगात आसां. आज असर्यें जाता म्हणटा आसतना खंयच्याय एका रितीन असर्यें घडलें म्हणटा आसतना दुसऱ्या हप्त्यांत थंय लोक डब्बल त्रिब्बल जाता वैगिनी. पूण देवाचें उतर सत म्हणटा हांव. देव पटी मारिना म्हणटा हांव. पूण देवच आमकां सत सांगता खंय दोग या तेग म्हज्या सांगाता मेळटात की हांव थंय आसां म्हळ्यार थंय कोणी येनात. थंय ताका भेटोवंक आमकां नाका. उरले गडे पुरो सोदून काण घेवन येता हांव. देव खंय मेळटा देव खंय मेळटा देव खंय मेळटा म्हणून. पूण आमच्या वाड्याच्या जमतेंत आमी ताका पळोवंक अत्रेग नाव. कित्याक म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक एक गोत्ता दोग या तेग सांगाता मेळटा आसतना दुसऱ्यांत घडता म्हणून. आमच्या उलोवण्यांत दुसऱ्यांत आसता. देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून पात येवन आमी उलयना. दुसऱ्यांची कोडी काडन की दुसरी येनाटले बरी आमी करता समुदायाच्या मागण्याक. खंय पूण एकलो अप्रूप आयलो जाल्यार ताका स्वागत करच्या बदलाक तूं इतले दीस खंय मेल्लोय म्हणटा. अप्रूप येवन चोय आमची राठावळ तूं म्हाका नाका. हांव वचून सोलवलो. प्रेज द लॉर्ड.
मोतीन दवरा खंय दोग या तेग सांगाता मेळटात थंय आमासा खाली वाड्याचं मतेन मात्र नाही तुमच्या घराई देव केदाळा केदाळा मेळटा कुटुंबाच्या मागण्या वेळार दोग या तेग गोव बायल भुरगीं सांगाता मेळोन मागता आसतना थंय तुमकां जेजू मेळटा पांचवें येणें जेजूचें आमच्या मोदें जावचें कुटुंबाच्या मागण्या वेळार देव आमच्या संगाता येता पूण आतां तुमकां सवाल करता तुमच्या पैकी कितलीं जाणां कुटुंबाच्या मागण्यांत भागीदार जातात आमकां जमोवचें मात्र टेन्शन पूण चिंता जमयल्लें पुरो एक दीस खर्च जावन येता हांगा जमयल्ले पर्यंत थंय खर्च जाता खर्च येता तें प्रेज द लॉर्ड पूण हें खर्चाना तुमी हांगा जमयल्लें पळय मागण्या मुखांतर कितें जमयतात पळय तें खर्चोन वचना हें उगडास दवरीत जाय ताका हांव परत्यान सांगता तुमच्या मागण्यांत तुमच्या कुटुंबांत मागण्याक एक फिक्स टायम करी जाय कशें आयताराच्या मिसाक एक फिक्स टायम आसा पळया 6:30 वरांचें मीस 6:30 वरांकच स्टार्ट जाता न्ही तुमी 6:45 आयल्यार 6:45 मीस स्टार्ट जायना 6:30 वरांकच स्टार्ट जाता तशेंच आमच्या घरांनी सांजेचे मागण्याक एक फिक्स टायम तो टायम 1 मिनिटी सोडवणें जावन असो कित्याक देव येवचो टायम तो देवाक आमी मेळचो टायम आमच्यान कांय करूंक साध्य ना जाल्यार आमच्या सांगाता येवचो देव सक्कडी करता ताका एक वेळ दिल्ल्या वेळार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया 6वें येणें आनी 11चें येणें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें गी तेंच म्हाका तुमी केलें म्हणयो अध्याय 19 वाक्य 7 दुबळ्यांक तुमी दिवची सेवा देवाक तुमी दिवचें रीण जावन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक दीस आमकां समेस्तांक थंय ग्रेस्त जाया दुबळे जाया मिडल क्लास जाया लास्ट क्लास जाया एक दीस आमी सोम्याक मेळोवंक आसा गिना सोम्या मुखार आमी रावत जैस आमी ह्या संवसारांत केल्लें काम सक्कडी सोम्याक आमी सांगोवंक आसा आनी सोमी इसारतलोच आमकां म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना बाबाक तुवें कितें केलें गी तेंच म्हाका तुमी केलें मातेवाचो वांजेल 25वो अध्याय वळ 32 मातेवाचो वांजेल 25वो अध्याय वळ 35-44 त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सोमिया थंय येता आसतना सोमी आमकां इसारना तूं फ्लॅटांत रावलोय गी हळ्ळेंत रावलोय गी पेंटेंत रावलोय गी भाड्याच्या घरा रावलोय गी इसारताय सोमी ना ना सोम्यान इसारचें कालें तुजें घर भाड्याचें जावं दी फ्लॅट जावं दी स्वंत घर जावं दी त्या घरा भितर कितल्या जाणांक स्वागत केलोय तुवें मारुती 800 काण गेलें गी वॅगनार काण गेलें गी क्रेटा काण गेलें गी थार काण गेलें गी पार काण गेलें गी म्हणून देव इसारिना देव काल इसारता त्या काण गेल्ल्या क्रेटांत काण गेल्ल्या थारांत काण गेल्ल्या वॅगनारांत कितल्या जाणांक आपोवन हाडलें बायल भुरग्यांक सोड बरें करूंक आमकां एक अवकाश आसा गिना आतां म्हजें घरांत हांव इगर्जेक येता आसतना एक 4 घरां म्हाका मेळटात होय गी न्ही होय हांवें खारारयेचें एकल्यानंत
सुकल्यार म्हजी बायल मुकल्या शिटीर आसता. फाटली सीट खाली वैगिनी. आतां घरांत हांव इगर्जेक वचोंक तुका 25 रुपयांचो पेट्रोल खर्च जाता वैगिनी. आतां आनी एक तेगां जाणांक बसल्यार कितलो खर्च जाता? तितलोच खर्च. तुका गोत्ता तुज्या घरा उपरांत तिसऱ्या घरांत ती एक माय आसा, ती एक सूर्य आसा, एकलीच आसा, ती कांय मिसाक येवंक जाय. सोनवारा दीस तिच्या घरांत हांव एशीन येता आसतना माय फाल्यां हांव मिसाक येता, तूं रेडी जावन राव, तुका आपोवन व्हरता म्हळ्यार कांय तुजें टायर जरत गी, कार एक गी रिपेरेक येत गी. बरें काम करूंक आमी व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां बांदिचें म्हणून ना मोगाच्या. हेरांची सेवा करूंक आमचे कडेन करोड गटल्यान पयशे जायचे म्हणून ना. देवान दिल्ली देणींत उपयोग करून बरें काम आमी करयेत. कित्याक म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक तुवें कितें केलें इंगी, तेंच म्हाका तुमी केलें. आतां क्रिस्मसाक आमच्या मदें एक दोस्तूर आसा, कळ्ळें? कुसवार पांच वैगीन. दिल्ल्यांक दिल्यार कळ्ळें प्रेच्यान. फेल्सीबायेन म्हाका व्हडल्या प्लेटींत दिलें कुसवार, तिच्या की व्हडली केक हांव तिका दितां. गणिताच्या प्रमाणे प्लस इंटू प्लस मायनस वैगिनी. प्लस प्लस मायनस. ताणी दिलें, हांवें दिलें, जालें, मुगदालें. प्लस इंटू मायनस प्लस. हांवें दिलें, ताणी दिवं ना, तुजें उरलें. कोण दिता? उरलें कोण दिता? देव दिता. ताणी दिवना जाल्यार देव दिता तुका. पण आमी अत्रेकचें कायलें, हांव दिता आनी ती दिवन दीत. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आनी कितें दीस आसात वैगिनी? आनी कितें दीस आसात? एटलिस्ट आज कितली तारीख? 14, फाल्यां 15 आनी 10 दीस आसात. ओके, एक सर्वे करा. तुमच्या वाड्यांत हांव क्रिस्तंत जायचें म्हणना. हिंदूय जाता, मुस्लिमूय जाता, कोणीय जाता. कित्याक सगळें थंय आमकां देव दिसोंक जाय वैगिनी. एक कुटुंब चूज करा. एक कुटुंब कांय नातलें. ताणी तुमकां पाटी दिवंक नजो. खंयच्याच रितीन ताणी तुमकां पाटी दिवंक नजो. सगळ्यांक म्हणना. थंय एक गी दोगां भुरगीं आसतलीं वैगिनी. तुमच्या भुरग्यांक खंडीत जावन ह्या क्रिस्मसाक एक जोडी ड्रेस तुमी काडटात. बरें काडा. 1000 रुपयाचें 2000 रुपयांचें 3000 रुपयाचें ड्रेस काडा. ताच्या मोदें त्या दोगां भुरग्यांक 200 रुपयाचें 300 रुपयाची एक जोडी वस्तूर काडून क्रिस्मसा दीस तांकां दिया. पळया, जेजू गर्दनाच्या गोठ्यान जल्मता गे नांगे पळया. खाली गर्दनाचो गोठो व्हडलो कर्ण. कित्याक म्हळ्यार आज हांव पळयतां थोड्या इगर्जेनी खाली एका गर्दनाच्या गोट्याक 2 लाख 3 लाख खर्चिता. 2 लाखांत हांव न्हू 3 लाख खर्चिता. पण मगाच्या न्हू ल्हान एक गर्दनाचो गोठो कर्ण उरले लाखात पळय एका दुर्बळ्याक कैपुणीयेक घर बांदून दिल्यार सासना की देव त्या घरांत जल्माता.
आमच्या गांवांत आतां आसल्या व्हडल्या व्हडल्या फिरगज्यांनी हें चिंताप आयल्यान जाल्यार एकलोय घर नासतना जियोंक असाध्य ना येना तें. हांव चिंतचें साबार फावटी जेजू गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मनूच आमकां 2-3 लाख खर्च येता जाल्यार खंय पुणी रावळेरांत जल्मलो जाल्यार 25 वर्सांक एक फावटी क्रिसमस आसता तें कोण ना. कित्याक म्हळ्यार रावळ्यार बांदिचे जाल्यार खर्च ना. खाली गर्दनाचो गोटो बांदूंकूच तो 3 लाख खर्च जाता जाल्यार आनी चिंतीन हांव आमकां जेजू मेळच जाय. आमी आचरण करच्या क्रिस्मसांत आमकां जेजू मेळोंक जाय. ती तयाराय आमी करीत जायना आसतना भायली तयाराय व्हडल्या गद्दळान कर क्रिस्मस आचरण करन कितें प्रयोजन. त्या देखून हो आद्वेंत आमकां तयारेचो काळ देवान दिला. नाका आमच्यान तांक ना जावयेत व्हडलें व्हडलें काम करूंक आमच्यान तांक ना जावयेत. एटलिस्ट एकल्याक ह्या क्रिस्मसांत आमकां संतोश दिवंक जालो जाल्यार कांय नाका. ड्रेस दिवंक आमच्या पयशे आसूंक ना जावयेत. एक जोडी व्हाणो कोण व्हाणंत पळोवंक ना पळय ताका एक व्हाण ना एक परमळाचो साबू. आमच्या दृश्ट्यान आमी 50-60-70 रुपयाचो साबू घालता जावंक पुरो. ताका एक 12 रुपयाचो साबू दिल्यार ताका जावचो संतोश आसा पळय तो मेजूंक साध्य ना. त्या देखून मोगाचें न्हू आमचें क्रिस्मस ल्हान 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 संगती करच्या मुखांतर आमकां देव थंय दिसोन दी. व्हडल्या कामान न्ही ल्हान ल्हान संगतींनी देवाक पळोवंक आमी प्रयत्न करया. म्हणटा आसतना देव ह्या संवसाराक आयला. दॅट इज फर्स्ट कमींग. देव ह्या संवसाराक येता. सेकंड कमींग देव येते आसा तो स्टॉप करिना येते आसा. येवकरिस्ता मुखांतर देवाच्या उतरा मुखांतर खंय 2 या 3 संगता मेळून मागणें करतात की ताच्या मुखांतर तुमची सेवेची सर्वीस तुमी दितात पळया थंय देव तुमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक फावटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मासलीदरचो स्पर्धो आसा केलो खंय. मासलीदरचो स्पर्धो. इनाम 1 लाख रुपये. इनाम 1 लाख रुपये. तुमी करचे जाल्यार इतल्यांत सांगिल्ल्या जाग्यार तुमी गरी घालून मासली धरची. आणि तयाराई केली 1 म्हयन्याची. ओके 1 म्हयन्याची तयाराय. मासली चड आसल्या जाग्यान गरी घालून पळयलें. मासली धरली. मासली सापता आसतना कशें कशें वडी जाय म्हूण सांगून एकल्याक 10,000 दिवन ट्रेनिंग काण गेलें ताणें. ट्रेनिंग काण गेलें. मासली उणें आसल्या जाग्यांत गरी घालून मासली कशें धरयेत म्हूण 1 म्हयन्यान शिकलो. राती न्हिदिल्ले गडे हाका सोपण. हाच्या गरयेक व्हडली मासली मेळ्ळ्या. वो व्हडते आसा येते ना. व्हडली 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 कोण जाताना क्रेक मासली व्हडलीत ताणें वो बेड्डातून सकल वडच्या पोरसाक. ताका सोपण म्हूण मागीर कळ्ळें. वेळ आयलो. थंय कशें गी म्हळ्यार एक फावटी एंट्री जाल्या उपरांत न्हंयक एंट्री जाल्या उपरांत पाटी येवंक ना. सगळी तयाराय करून ताणी येजें आसलें. आचें व्हडलें बॅग हें पुरा बुती गिती कोल्ड ड्रिंक्स तें हें पुरा खाण घेवन वो भाई सरलो. आज 1 लाख म्हाकात. 1 लाख म्हाकात म्हणून आमसोरांत आयलो. ताणी विजील मारलें. कित्याक म्हळ्यार विजील मारल्या उपरांत तुवें गरी पुरा सेट करीत जाय. आनी गरयेचें बॅग ओपन करतना गरी हाडूना. आनी गरी घरात तयाराय पुरा करून आयला. घालूंक गरी हाडूंक. आमची परिस्थिती
आमच्या सगळ्यांची परिस्थिती आमी क्रिस्तांव म्हणटा जेजूच्या येण्याक तयाराई करता म्हणटा जें कितें गरज आसा गे तें आमच्या हातांत आज ना. क्रिस्ताक मेळोंक जें कितें गरज गे तें हातांत आमच्या नातल्यार आमची जिणी व्यर्थ जाता. मासली तरी जाय जाल्यार गरी इम्पॉर्टंट होय की न्ही. तेंत ना जाल्यार खाली सोपण देखशें मात्र न्ही. जेजू येता, जेजू ये जय, जेजूक हांवें मुखार काणगे जय म्हूण सोपण देखल्यार पावना. आमची जिणी तयार जावन ताका आमी मेळोवंक आसा. तर मोगाचेनो आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आद्वेंत काळार आमी आसा. 2 आयतार आमी मूग दिले. ताच्या येण्याक मारोग समाज जाय जय, दोंगर पुरा लेवेल जाय जय म्हूण आमी आयकलें. स्नानीक जो हांवें सांगिल्लें उतरां म्हज्या जिणयेंत आसची वांकडी तिंकडी कर्कस वाट खंयची ती. म्हज्या जिणयेंत हांवें उबारलेले दोंगर खंयचे. वांकडी तिंकडी वाट ती सारकी जायची जाल्यार हांवें करी जाय जाल्लें काम कितें. वय जेजू येदळूच आयला पूण मोदें ते 4 येणी आसात जेजूची. ताका म्हजी तयाराय जाल्या गी. एवकरिस्तान ताका सारक्या रितीन हांवें सेवलां गी. देवाचें उतर सदांच नियाळ केलां गी. या तें देवाचें उतर म्हज्या जिणयेक उजवाड जावन हांवें स्विकार केलां गी. म्हज्या कुटुंबा जिवितांत मागण्यांत तो आमचे मोदें आसा म्हूण पातयेवन मागण्याक एक वेळ हांवें आमनात करून दवरला गी. देवान म्हाका दिल्ली देणी सगळी न्ही एक वांटो हांवें हेरान सांगाता वांटून घेवंक म्हाका वेळ मेळ्ळा गी. कित्याक सगळ्यांती जेजू म्हाका मेळटा. खंडीत जावन थंय मेळटा. ताका हांवें भेटोंक ना जाल्यार क्रिस्मसांत ती म्हाका जेजू मेळना. हांवें घरच्या भायल्या दाबाज्यांत जेजू म्हाका मेळना. तर ताका सारक्या रितीन मेळोवंक ह्या अद्वेंतांत म्हजी आत्मीक तयाराय हांवें करूंक सोमयाची ससाय आमी मागोवन काण घेवया. सर पदवेदरा सस्नच्या देवा तुवें संवसार असो सई मोग केलोय की तुजे एकल्याच पुताक आमच्या मदें तुवें धाडलोय. धाडिल्ल्या ताका आमी सदांच मेळोवंक तयार आसूंक जाय म्हूण तुवें आमकां शिकयलें. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या संगाता आसा म्हणून सोमयान आमकां बासवणी दिली आनी एवकरिस्तांत सदांच तो आमच्या संगाता आसा म्हणली पातयेणी आमकां आसा जाल्यार ताका सारक्या रितीन स्विकार करूंक आमकां बळ दी. जिवा उतराद्वारीन तूं आमच्या संगाता सदांच राज करताय जाल्यार तें उतर पवित्र वांजेलांत वाचूंक आमकां प्रेरण दी. मागण्यांत तूं आमच्या सांगात तुजो सांगातपण आमकां दिताय म्हूण तुवें तुज्या उतरांनी आमकां बसयलाय. तें मागणें आमच्या कुटुंबाचो उजवाड जावन आमी स्विकार करूंक ताका एक वेळ दिवंक आमच्या कुटुंबाच्या सोर सांद्यांक बरें मोन दी. तुवें दिल्ल्या विस्नार देण्या मुखांत्र तुका आमी पळोव येता म्हूण सांगून तुवें आमकां शिकयलां. ल्हानांतल्या ल्हाना बाबाक तुवें कितें केलें म्हाकाच तुमी केलें म्हणून तुवें सांगलां आसतना सोमया म्हाका दिल्ल्या देण्यांनी हांवें तुका हेरांतय पळोवंक बरें मोन म्हाका दी सोमया. आज हीं उतरां आयकत आसतना जिणी बदलूंक एक प्रेरण दी. जिणी बदलूंक एक अवकाश दी जेजू. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादान बर म्हणून मागया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Organ तुका सुमिया जेजू वगळाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू वंदितां तुका सुमिया जेजू हर्षितां तुका सुमिया जेजू गोळशितां तुका सुमिया जेजू Hallelujah, 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 hallelujah. Tumu so asro, tumu sorakonda, tumu so mogar east, tumu so the, tumu so asro. Tumu sora kondar, tumu sora kondar, tumu somogani, tumu sote. Segala kal santa, tuka aradan करता, सगळ्या जीविता तुझे रूपळे सत्ता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा आसा सोम्या सेवा आमी म्हणया हांगा आसा जिसू जिसू हांगा आसा 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 तुम सगळी तुम सगळी तुम सोबुसवना तुमची गुपिस्वा तुमची गुपिस्वा तुम सो देव तुम सो देव तुम सगळी तुम सोबुसवना तुमची गुपिस्वा तुमची गुपिस्वा तुम सो देव सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोपता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा आसा जिसू हांगा आसा जिसू हांगा आसा जिसू हांगा आसा तुमचो सोडवणदार तुमचो सोडवणदार शिकोंदार तुमचो शिकोंदार तुमची घटाय तुमची घटाय ओय सोम्या तुमचो देव तुमचो देव तुमचो सोडवणदार तुमचो शिकोंदार तुमची घटाय तुमचो देव
सगळ्या काळ संता तुका आराधना करता सगळ्याची बिता तुझे रुपोळे सोता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा आसा जिसू हांगा आसा जिसू हांगा आसा जिसू हांगा आसा Alleluia Jesus Alleluia Jesus Alleluia Jesus Alleluia 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या जिवेताचो उजवाड आमच्या जिवेताचे सकत जावन आसचेर एवक्रिस्ता मुखार आमी आसा आमी सगळ्यांनी गायलें हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या तुका आराधन करूंक हांगा हांव आसां सोम्या तुजे तावन काकूळ तूं मागोवंक हांगा हांव आसां सोम्या तुजी दया म्हज्या जिवितांत मागोवंक हांगा हांव आसां सोम्या भलायकी मागोवंक हांगा हांव आसां सोम्या म्हज्या जिविताचें उणेंपण तुका समर्पण करूंक हांगा हांव आसां सोम्या म्हजी पातकां वळखून काणगेवंक हांगा हांव आसां सोम्या तुजी काकूळ तूं मागोवंक वय आमी सगळ्यांनी आमचो वाडत उसारलो ह्या गितां मुखांतर सोम्या हांव हांगा आयलां तुजे मुखार आसां सोम्या दिंबयेर पडलां तुजे काकूळ हांव मागतां म्हज्या जिवितांत कितें असाध्य गी तें तुजे कडेन मागूंक हांव हांगा आसां सोम्या तर दिंबयेर पडल्ल्या आमी सोम्याक पळोवया आनी म्हणया हांगा हांव आसां सोम्या तुजे मुखार हांव आयलां सोम्या आमचे मोदगात सबार जाणां तुमी पिडेंत दिंबी घालून आसात जावन पुरो कितले वखत केल्यार गूण जायन नटली पिडा तुमच्या कुडी भितर रिगल्या जावंक पुरो तें सांगूंक तुमी हांगा आसात जावंक पुरो कुटुंबांत घडलें एक घडीत तें सोम्याक सांगूंक तुमी हांगा आयल्यात आनी सोम्याक तुमी सांगता जावंक पुरो हांगा आसा हांव सोम्या म्हज्या कुटुंबाचें तें घडीत तुजे कडेन विवरसून सांगूंक हांव आयलां हांगा आसा हांव सोम्या म्हज्या कुटुंबांत घडल्लें एक नासमाधानाचें घडीत तुका सांगूंक हांगा हांव आसां सोम्या म्हाका समर्पण करून दिवंक तर जें कितें सोम्याक सांगूंक आसा आमकां जें कितें सोम्या कडेन उलोवंक आसा तें आमी सोम्याक सांगया आनी म्हणया हांगा हांव आसां सोम्या 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 जेसू एकसरपणाची जिणी आमची येथे आसा
जिणयेंत नानांतली तेंते समा म्हजेर येते आसात नानांतले बदलाम सबार जण म्हजेर गलते आसात सोम्या जिणयेची इराराई सोसूंक जायनासतना सोम्या तुका उलो मारूंक हांगा हांव आयलां ते म्हजे तेंते समा म्हजी इराराई स्विकार कर त्या खातीर हांव हांगा आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या जेजू म्हज्या कुटुंबांत पयशांची अडचणी जाते आसा सोम्या हाती धरिल्लें काम संपूर्ण करूंक पयशांची अडकळ आयल्या सोम्या तें सांगूंक तुजे सर्शीन हांव आयलां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां जेजू सक्रामेंतांत आमकां तुवें एक केलें गोवानी बायल जावन तुवें आमकां आशिर्वादीत केलें ल्हान ल्हान उतरांक नासमाधान म्हज्या जिबेतांत आयलां मोग आमच्या खासरी जिबेतांत उणो जाला जेजू तें सांगूंक हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां वर्सां पाशार जाल्ले बरी कूड अस्कत जाते आसा जेजू उतर प्रायेक पावुल्ल्या म्हाका म्हज्या जिबेतांत बे आसा ह्या रितीचें बे म्हाका दोस्ते आसा जेजू ह्या उतार प्रायेंत म्हज्या उतर प्रायेची सबार रितीचे समस्या सांगूंक हांव हांगा आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां बरें केल्यारी सबार पटी वायटच म्हाका आयकूंक मेळटा सबार पटीन सोम्या हांवें तुका सवाल केला म्हाकाच हें कित्याक म्हणून तें सांगूंक हांव हांगा आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू म्हज्या कुटुंबांत उतर प्रायेचीं घरां आसात तांची सेवा हांवें करीत जाय पूण तांच्या तोंडांतल्यान बरें उतर म्हाका आयकूंक मेळना हांवें ही सेवा मुखारसी जायगी म्हणून तुजे लागीं विचारूंक हांव आयलां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां सोम्या जेजू तुज्या पांयां तळा येवन एका कामा खातीर मागल्या वेळार तुवें बरें एक काम दिलें आज त्या कामाच्या जाग्यार म्हाका एक ना एक समस्या आयल्या जेजू ते समस्या सांगूंक हांव आयलां जेजू हांगा हांव आसां जेजू हांगा हांव आसां
जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू म्हज्या काजारी जिवितांत म्हाका भुरग्यांचें देणें तुवें दिलें पूण आज तीं भुरगीं म्हज्या योजना प्रकार वाडतेनांत तांची सुकुची करते आसात आडवाट धरल्या जेजू तांणी तें सांगोंक हांव हांगा आसा जेजू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे समस्ये म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आयिल्लें उणेंपण हें सक्कडी सांगोंक तुज्या पांयां तळा हांव आयलां जेजू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा सोम्या जेजू तुवें एक व्हडलें घर म्हाका दिलां तें घर बांदूंक तुवें कुमोक दिली पूण जेजू आज त्या घरांत समाधान ना म्हणूंक सांगूंक हांव हांगा आयलां जेजू जेजू तें समाधान म्हाका जाय म्हूण मागोंक आयलां जेजू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा तुज्या जल्मा दिसाक तयाराय करनासतना म्हज्या फाटल्या जिविताची सकड पातकां तुजे कडेन सांगोंक आशेतां त्या खातीर तुज्या मुखार आसा जेजू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा येवकरिस्तांत रूप तूं मेळटाय म्हूण तुवें भासयलां जेजू ह्या येवकरिस्तांत आसच्या तुका पळोवंक हांगा आसा सोम्या हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा म्हज्या जिवितांत हांवें कितेंय बरें केल्यार म्हाका वायटच केल्ले सबार जण म्हज्या दोळ्या मुखार आसा जेजू तुज्या जल्माच्या ह्या दिसाक तयाराय करता आसतना तांकां बोगसूंक तांणी केल्लीं सकट कृत्यां तुजे मुखार दवरूंक हांव आयलां जेजू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा म्हज्या कुडी भितर म्हाका दोसची पिडा तुजे कडेन सांगोंक हांगा आयलां जेजू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा म्हज्या जिवितांत सबार जाणांनी म्हाका मोस केला जेजू ते मोस केल्ल्या सगळ्यांकी तुज्या हाती समर्पण करूंक हांगा आसा जेजू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा
जेसू हांगा हांव आसा. सबार जणांनी तांच्या उतरां मुखांतर म्हज्या जिवितांत गायी केल्यात. ते जाल्ले गायी गूण जायनासतना हांव हांगा आसां. जेजू तुजे गायल्ले हात म्हजेर विस्तारून धर म्हणून मागोवंक आयलां. जेजू हांगा हांव आसा. जेसू हांगा हांव आसा. जेसू हांगा हांव आसा. जेसू हांगा हांव आसा. आमचे दोनी हात वयर उबारया. जे कितें आमकां जेजू लागीं सांगोंक आसा ते मौनपणी जेजूक आमी समर्पण करन. आतां आमी म्हणया हांगा आसा हांव जेजू. हांगा हांव आसा. जेजू हांगा हांव आसा. जेसू हांगा हांव आसा. जेसू हांगा हांव आसा. व्हडा थळ्यान बोवार्थान हांगा हांव आसा. जेसू हांगा हांव आसा. जेसू हांगा हांव आसा. जेसू हांगा हांव आसा. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka sumya, uglap tuka sumya, mahima tuka sumya, vanditan tuka sumya, architan tuka sumya, ullastan tuka sumya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 निर्गमन पुस्तकांतले वाचप अध्याय 14 वळ 10. फारावो लागीं पावलो तेन्ना इस्रायलांनी आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तगार तांच्या फाटल्यान येताले ते तांणी पळयलें. ती भियान तरतरली आनी तांणी सरस्पराक भोव मारली. तांणी मोइशेक म्हळें, इजिप्तांत फोंड नांत म्हूण तुवें आमकां ह्या अरण्यांत मारूंक हाडलां. आमकां इजिप्तांत भायर हाडूंक तुवें आमकां कितें बरें केलें. आमकां आमचे इतल्याक सोडू, आमी इजिप्तकारांची सेवा करता अशें आमी एका इजिप्तांत आसतना सांगूंक नावें. आमी ह्या अरण्यांत मरच्या बदलाक इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें. मोइशेन जाप दिली, भियेनाकात, थीर रावात आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतेल्यात. सरस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बसया.
देवाचेर बरवसो दवरिया. देवाचेर आमी बरवसो दवरुया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज सगळ्यांय फिजिकल फिटनेसचा विशयान उलयतात. पळय फिजिकली फिट जावन आसा जाय. तो देखून थोडी सकाळी उठोन कालें करतात, वॉक करतात, आनी थोडी जिम्माक वचोन व्हडले व्हडले सराळां वयर सकल करतात. थोडी धांवतात, थोडी बसतात, थोडी उठतात, थोडी तें खातात, थोडी हें खातात, थोडी तें पियेतात, थोडी हें पियेतात. वॉटूक आमी सगळी करचें कित्याक? फिट जायचंय. पूण एक दीस पिट्टा भितर येता म्हण आमकां कोणाकी गोत्तो ना. कितलें फिट्ट जाल्यार पिट्ट आमकां सोडना. पोंडो आमकां सोडटा गी, सोडना. ओके. त्या देखून आमी हें फिटनेस ट्रेनिंग केल्यार सबारपटी आमी देदेस्पोर जाता. वय की न्ही? इतलें हांवें एक्सरसायज करनी, म्हाका कित्याक ही पिडा? इतलें हांवें डायट करनी, हांव कित्याक मोठी मोठी जाता? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोठी जावचें, बारीक जावचें तुमी खावच्या खाणांत ना. तुम्ही करच्या आलोचनांती तुम्ही मोठी जावीयेत. खायजेत म्हणना. मोतींत आलोचन गुंडायतात न्ही, त्या आलोचनांती बारीकी जावीयेत, मोठी जावीयेत. सकड आलोचन मोठे करनात, थोड्यांक बारीक करतात. विचारतात तें तुमी मस्त बारीक जाला, कालें गो टेन्शन तुका? तुगालें मोठें जाला हिंगो, कालें जालें हिंगो तुका? प्रेज द लॉर्ड. सो फिजिकल फिटनेस खाली दैहिक रितींत न्हय, आध्यात्मीक रितीन ती आमी फिट जावंक आसा. त्या देखून पळया, आमी फिजिकली फिट जायचे जाल्यार थोडे संगतेतावन पयस आसा जाय. वय की न्ही? थोड्यो संगती आमी करूंक नजो, थोड्यो संगती खावंक नजो. वय की न्ही? आतां दाकतेरान कोलेस्ट्रॉल आसा म्हळ्यार तुमचें कोलेस्ट्रॉल डावन जायचें जाल्यार कालें करीचें. कळ्ळें? चिंतून एक 15 दिसा उपरांत सांगतात की कोलेस्ट्रॉल डावन जाल्या उपरांत कालें करचें. दुकोर, बोकरो खावं नसो. तेल, तूप ते कशें पयस करीत जाय. त्या दाडा कोलेस्ट्रॉल आपापींत उणें जाता. प्रेज द लॉर्ड. थोडें खावं नजो, थोडें खायचे. वय की न्ही? दाकतेर म्हणटा कोलेस्ट्रॉल उणें जाय जाल्यार खालें खायचें, भाजी खायची, सोप खायचे. म्हळ्यार भाजी सोप म्हळ्यार गुड्याचो सोप न्हय, मार्केटान मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून पाड खाण कुडीची भलायकी पाड करता. वय की न्ही? पाड खाण कुडीची भलायकी पाड करता. तशेंच आध्यात्मीक जिणेंत ती पाड संगती कुडीची भलायकी पाड करता. प्रेज द लॉर्ड. तें तुमकां कोत्ता. वय की न्ही? आतां 3 दिसांची मासलेची कडी बरी की पाड? कोणें सांग? पाड जायना जाल्यार बरीत ती. थोडे पटे पयलें साकोन पळयता हांव न्ही,
आंबट जाल्या गो ही बरी ना पाड जाल्या हां पयशे दिल्या ते खा म्हणटा इसवण 400 रुपये हाण दिल्ले तर 2 पीस पाड जाता खा तूं कांय जायना खाता हांव ना कांय ना वैगिनी 3 दिसांची कडी आंबट जाल्या बेळशेल्या जाल्यार आमकां गोत्ता ती आमच्या भलायकेचेर व्यतिरिक्त परिणाम जाता कितले कॉस्टली जाल्यार ती आमी उडयता पण एका म्हयन्या आदीं घडिल्लें घडीत उडयना वैगिनी एका म्हयन्या आदीं ताणें उलयल्लें उतर खण्ण उडयना तें मोतींत दवरून बरें करून उण करूनंत दवरता थाणें म्हळें थाणें केल्लें थाणें 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 मागीर आयिल्लें गडे म्हजी मोत समानांगो बेळशेल्लें मोतींत दवरल्यार मोत समासताय बेळशेल्लें खाल्यार आमची कुडीची भलायकी समासताय ना न्ही हां तशेंच बेळशेल्ल्यो वस्तू आमी दवरूंक नजो प्रेज द लॉर्ड बेळशेल्लें म्हळ्यार जें कितें उतर आमची मोतीची भलायकी पाड करता जें घडीत आमच्या मोतीक नासमाधान हाडता जे व्यक्ती आमच्या मोतीची समाधान नाश करतात तांकां लागीं दवरूंक नजो ती बेळशेल्ल्यो वस्तू प्रेज द लॉर्ड तें गोत्तासोनी आमी परत्यान तांकां मोतीन दवरून काण घेता जाल्यार आमची आध्यात्मीक जिणी पाड जाता आमी कित्याक आमचो बरवसो देवातय ना त्या व्यक्तीन सांगलें उतर थंय आसता त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो चूक जिणयेची रीत बॉडीची फिटनेस उणें करता आतां शुगर गी BP गी आयल्या उपरांत डाक्टर सांगता इल्लेशें एक्सरसायज करी जाय जीब तितकेशें कंट्रोलार दवरी जाय मेळ्ळें खावचें न्हय टायमाक खायचें सकाळींची ब्रेकफास्ट 7:30 भितर करी जाय दनपाराचें जेवण 1 घंट्या भितर करी जाय सांजेचें जेवण 7:30 भितर मुगदी जाय ना हांव 11 वरार खाता 12 वरार राती जेवता म्हळ्यार कुडीची भलायकी समासता गी ना तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या आध्यात्मीक जिणयेची रीत समाजायचे जाल्यार मागण्याक एक वेळ जाय वांजलाचें वाचप जाय साक्रामेंत आमकां जाय तें हांव काण घेना जाल्यार आत्मीक भलायकी पाड जाता आनी आमी जियेवचें परिसर आमकां भलायकी दिता वैगिनी भलायकी दिता वय आतां पेंटेंत आसल्ल्यांक सबार बडी पिडा चड म्हणटात कित्याक व्हेकल दुवर तें हें शुद्ध वारें आमकां मेळना आतां पेंटेंत आसल्ल्यांची भलायकी आनी हळ्ळेंत आसल्ल्यांची भलायकी आमी कंपेर केल्यार तांकां इल्लीशी भलायकी कित्याक तांणी आसचे परिसर तशें आसा आमचें कांय करूंक जायना आमी हळ्ळेंत वचोन जियेता म्हळ्यार आमच्यान जियोंक जायना तांकां जाता प्रेज द लॉर्ड हां आमचें परिसर क्लीन आसूंक जाय वैगिनी आतां फॅक्ट्रीची घाण सदांय आमकां मारता ते मूड शेड्डेची कोयर घालतात न्ही हां थोड्यांक आतां ते नातल्यार जियोंक जायना तो परमळ नातल्यार जियोंक जायना हें पळय मसलेच्या मार्केटेंत तांकां मसली विकतल्यांक तांकां परमळ तो जायत तुमी मसलेच्या मार्केटेक अप्रूप गेल्यार पळय गे ना ऑटोमॅटीक ती आरामसे आसात हेंची ना वासने ओलये वासने ची म्हणटात ती वैगिनी तुमकां जायना चिंत तांकां वचोन त्या फुलांच्या मार्केटेन सोदल्यार 5 मिनटां भितर भायर येतात तांकां तो परमळ काण घेवंक जायना तशेंच आमी खंयच्या परिसरांत आसता आमच्या आध्यात्मीक जिणी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितें आमी चिंताव
कितें आमची मोत नियाळटा ताचे वयर होंदोन आसता पळय की न्ही. हां, थोड्यांक पळया, थोड्यांक एक ल्हान पिडा आयल्यार पुरो जमतेन सगळ्या वाड्याक खबर दितात पळय गे. हां, हांव गेलींत म्हूण गेलींत तो पुल्लो खाली लजेचो कांटो, लजेचो कांटो. माउंट एव्हरेस्ट आमच्या आंगार पडले बरी करता. तेंत एकलो पांय मोडोन व्हडलें बँडेज घाल्यार तुमी पळोवंक गेल्यार कांय ना रे, तें आदलोन पडलो पांय इल्लोसो कुसकाला म्हणटा. ताका बँडेज घाल्या येदी व्हडली, 15 दीस न्हिदला तो, आरामसे आसा. हाका लजेचो कांटो तो फुल्लो, तो आणकी उठोवना. हां, तुवें स्विकार करची रीत कशी आसा, कोणाचेर तूं भरवसो दवरताय. आज वाचल्लें वाचप आमी इल्लें नियाळ्ळें जाल्यार निर्गमन ग्रंथांतलें 14 अध्याय वळ दातावन आमी नियाळलेली ती उतरां आज आमच्या जिविताक आमी लागू केलीं जाल्यार आमचो भावार्थ सुमयातय आमी दवरूंक जाय म्हणलें शिकोवण आमकां दिता. पळया, निर्गमन ग्रंथ 14 अध्याय 10 वळ. पारोव राई तांच्या लागीं आयलो, इस्रायेलाकारांच्या लागीं आयलो. ताणें कोणाक पळयलें? पारोव रायाक पळयलें, ताच्या सैन्याक पळयलें आनी तांकां बें दिसलें. आनी ते म्हणाले, आमी थंयच आसते आसल्यावन इजिप्तांत, थंय पड ना म्हणून तुवें आमकां हांगा हाडलें हिंगी, ह्या राणांत पडोन आमी मरोवंक हाडलें हिंगी. कित्याक निराशपण येयलें? कित्याक इस्रायेलकारांनी सोम्याक पळोवंक ना, बगार पळयलें कोणाक? पारोव रायाक. तांचे मुखार आसचे समस्ये पळयले. आमी साबार जाणां आमच्या जिवितांत बियान भरता. कित्याक आमची दिश्ट समस्येचेर आसता. हे समस्या येता आसतना आमी मग्न केलें जाल्यार आमकां बरवसो देवा थंय आसता. मोइजे म्हणटा पळया, भियेनाकात, स्थिर रावा, सोमी तुमचे तरपी झुजता. कित्याक हें धैर्य मोइजेक कशें आयलें? ताणें पारोवाचें सैन पळोवना, बगार मोइजेन कोणाक पळयलें? देवाक पळयलें. देवाक पळयलें. त्या देखून ताचो बरवसो देवा थंय आसलो. त्या देखून जेजू सांगता पळया, मागा तुमकां मेळटलें, तुमकां बूद ना, तुमी मागानांत, त्या देखून तुमकां देव दिना म्हणटा जाकोब. तुमी कारण नासतल्या पसत तुमकां कितें नाका पळया ताचे पसत मागतात, त्या देखून देव तुमकां दिना. देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी जियोंक देवा लागीं मागा. जुवांवचें पयलें पत्र 5 अध्याय 14 वळ. तर मोगाच्यानो आमी आमच्या जिणयेंत समस्या येताना समस्यांक पळोवचें नाका. बगार कोणाक पळोवया? जेजूक पळोवया. दुसरें, कित्याक इस्रायेलकार निराश जाले? देवा थंय तांकां पातयणी नातली. निर्गमन ग्रंथ 14 अध्याय 11 वळ. देवा थंय पातयणी नातल्ल्यान ती मोइजेक दुर्सोतात पळया. तुवें कितें हांगा हाडलें, पूण हाडच्या पयलें देवान केल्लें असर्यां तांणी पळोवंकूच नात. तांणी आतां गाडी आसा, नवीत गाडी आसा, तुमी हाडल्या हांगा खंय पदरा बगडशेन कालें करूंक बेसांव घालूंक पळय की न्ही. कलमाडी पदराबान गाडी ब्लेस केल्यार बरी जाता म्हणून तुमी हाडटाना घाल्लो 1/2 लिटर पेट्रोल मात्र क्रेट आकाराक. पदराबान ब्लेस करनी इगर्जेच्या ग्राउंडांतावन भायर येताना गाडी बंद.
कोणाक दुरसोजे गाडी आसा तुमचे कडेन 13, 14, 15, 20 लाखांची गाडी आसा. गाडी आसल्यार पावना, पेट्रोल घालीच जाय. तशेंच जिवीत आसल्यार पावना, बोवार्थ आसूंक जाय. देवा थंय बोवार्थ आसूंक जाय. कोणेंगी एक बरगळ आसलेल्या गांवांत एका बिस्पान मागण्याक उलो दिलो. पावसूच ना त्या गांवांत, पावसूच ना त्या गांवांत. आज सांजेर 4 वरार नेहरू मैदानांत पावसा खातीर मागणें आसतलें. एनाउन्स केलें. सकट लोक आयलो, सकट लोक आयलो. पूण बिस्पान मागणें करूंकूच ना. कित्याक? पावसा खातीर मागोवंक आयिल्ल्या हातांनी सत्री नातली. कळ्ळें गे? हां, पावसा खातीर मागण्याक उलो दिल्लो. मागण्याक येता आसतना सत्री हाडूना, सीदा हात बिजावन तो मागण्याक आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हां, सभारपटी आमचे कडेन सक्कडी आसता, भावार्थ मात्र उणो आसता. त्या देखून भावार्थ देवा थंय आमी दवरुया. तिसरें, इस्रायल घरांनी देवाचें तोंड पळोवंक ना. तांणी फारोहाचें तोंड पळयलें. निर्गमन ग्रंथ 14 अध्याय 10वी वळ. फारोहाक पळयलें, पूण तांच्या सांगात आसलेल्या उज्याक तांणी पळोवना, मोडाक तांणी पळोवना. कित्याक? देवाचें उतर सांगता, तांच्या सांगात उज्याच्या खांब्याद्वारे देव आसलो, मोडाद्वारे देव थंय चलतालो, समकतालो. तांणी तांच्या फाटल्यान येवच्या फारोवाच्या सैन्याक पळयलें. ते देखून आमी समस्या मात्र पळोवचे नाकात. समस्या आयिल्ल्या वेळार देवान आमच्या जिवितांत केल्ली असर्याय आमी पळोवया. थोडे फावटी थोडे समस्या देव काडिना, ते गॅरंटी सांगता हांव. तुमी कितले मागा, थोडे समस्या तुमचे तावन देव पयस करिना. कित्याक? आतां हांगात तुमचे पैकी साबार जाणां ती एक पेंगटा दूख वचोन दी, पेंगटा दूख वचोन दी म्हणून मागोवंक आयल्यात. सद्या खंयच्या नोवेनान ती पेंगटाची दूख वचोन दी म्हणून मागोवंक आयल्यात. सादारण एक 25 नोवेनान जाली पेंगटाची दूख. या तुमीन सांगलें वचोंक ना म्हण, वचना. आनी एक 50 केल्यार वचना. कित्याक? ती तुज्या बऱ्याकच देवान दिल्या. कित्याक म्हळ्यार पेंगटा दूख येता म्हणसर देवाची शब्द तुज्या तोंडांत येवंक ना. ती पेंगटा दूख केदाळा आयली की ताचे तावन देवाक उलो मारूंक सुरू केलें. देवाकी भारी खुशी जाल्या. कित्याक? सदांय म्हजें नांव उठतना बसतना म्हणी हें सांगता न्ही, हे म्हज्या जेजू म्हाका पाव. ताच्या पयलें सांगनातली. कित्याक म्हळ्यार ताच्या पयलें पेंकाट घट्ट आसतना ठैंक 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 करून खंयच्या तावन खंय बुडोवन येताली म्हणना. आतां बसतना उठतना हे म्हज्या जेजू, हे म्हज्या जेजू. वय की न्ही? ताका जेजू की भारी खुशी जाल्या. आसून दी पोता ही पेंगटा दूख. कित्याक? म्हजें नांव केदोळ म्हणसर तूं उलो करताय गी, तेदोळ म्हणसर हांव तुज्या सांगातात आसा, तुज्या पेंकाट धरनंत हांव मुखार येता म्हणटा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून आमच्या समस्यांत देवाक आमी पळोवया. कित्याक? दिवचो तो न्ही गी, आमकां पळोवचो तो न्ही गी. ताका कळीत नातलें कांय पुणी आसाय ना न्ही. हां, ताका आसादी जालें की तेंय ना. तें काडूं ना जाल्यार आमच्या बऱ्यापणाक ताणें काडूं ना म्हणलें गॅरंटी. आनी थोडीं पळया गोवाच्या परिवर्तना पासत मागतात. पळय की न्ही? परिवर्तना पासत मागतात. हो एक समाज जावं दी, हो एक समाज जावं दी. तो समाज जायना. कित्याक? ताका सामाक जायना म्हूण तुका दिल्लें ताका.
कित्याक म्हळ्यार ताका दुसऱ्याक दिल्लें जाल्यार ती धांवती आहली हेदोळ हाचे आटा बिटे पळोवन दुसरी धांवती आहली तूं हाच्या सांगात आसा न्ही 25 वर्सां म्हणसर देवाक धैर्य आसा तूं खंयी वचनाय वो समज जायना जाल्यार तूं ताच्या सांगातच रावताय म्हणलें गॅरंटी आसा ते देखून ताका तशेंच दवरता प्रेज थोड्यांक बारीक खुशी जाली थोड्या गोवांक बारीक खुशी जाली अय्यो पात्रांवाच्या तोंडांत हांव उतरां आयलीं आनी समज आमचें नाका म्हणून पूण उडास दवरा देव दोरी लांब वय देव दोरी इल्ली लांब सोडटा खंय मागीर वण्ण धरता पूण वण्ण धरचे भितर तुमी समज जाया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चवथें आमी निराशी जाता कित्याक गे म्हळ्यार आमी देवा थंय बरवसो सांडटा चवथें आमच्या जिवितांत मागणें आसूंक जाय कितले समस्या आसूं दी आमी मागणें सांडूंक नसो कित्याक पळया म्हजे मुखार इतलीं सवालां आसलीं की ताणें मागणें केलें आनी तुमी मागणें करतना देव ताका एक परिहार दिताच तें गॅरंटी तें ल्हान जावंक पुरो व्हडलें जावंक पुरो आतां मैजेच्या हातांत कालें दिलें बेतकाटी दिली देवान मैजे गेडे देवान म्हळें ही बेतकाटी दर्याक मार आतां हांव आनी तूं मैजे जाल्लो जाल्यार आमी सांगता आसल्यां कालें बेतकाटी मारल्यार उदक मात्र वयर पाच्च म्हणून वयर येत आनी थंय सकल वसत हांव इल्लें थंड जायना म्हणटा आसल्यां वय गी न्ही कित्याक आमचे कडेन बोवार्थ तितलो ना पूण मैजे कडेन बोवार्थ आसलो पळय देवाचेर ताचो बरवसो आसलो ताणें देवान दर्याक बेतकाटी मार म्हणटा आसतना ताणें मारून सोडली आतां दर्यो काले जालो या तुमी बावार्थान मागण्याच्या स्पिरितान तुमच्या समस्याक मारतात जाल्यार पयशाच्या बळान तुमी समस्या परिहार करतात म्हण चिंतल्यार ते परिहार जायनात तुमच्या तालेंतांनी समस्या परिहार करता म्हळ्यार जायनात तुमच्या हातांत आसूंक जाय मागण्याची बेतकाटी ही केदाळा तुमी समस्याचेर मारतात की समस्या तुमकां सोडून येतात तुमकां वाट दाखयतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मगाच्या भावांनी भयणीनो दर्या बरी तुमच्या जिवितांत समस्या आसूंक पुरो पूण ल्हान एका बेतकाटी बरी देवान तुमकां मागूंक शिकयलां तें उपयोग करा फस्ट समस्यांत निरंतरी माग आज ना जाल्यार फाल्यां देव तुमकां वाट दाखयत देवान म्हणलें एकच उतर तुज्या भावार्थान तुका गूण केलें तुज्या मागण्यान तुका गूण केलें मुगदलें पूण सबारपटी आमचे समस्या कितें गे म्हळ्यार आमकां समस्या आयिल्ल्या वेळार मागणें पयस करचें आमी बेतकाटीत काडून उडोवची आतां घरा भितर सोरोप आयल्यार कालें जायचें हातांत बेतकाटी आसल्यार पळय की न्ही थोड्यांचें कांय ना आयिल्ले केदी व्हडली बेतकाटी आसल्यार खण्ण भायर उडयली आनी बो मारले फस्ट बेतकाटी काण घेया तो सोरोप तुमच्या लागीं हें नाटलें बरें बेतकाट्यांत पयस करी येत न्हय गी बेतकाटीत ना जाल्यार डान्स करतात त्या देखून आमच्या जिणयेंत आमच्या समस्या ते व्हड जावं दी ल्हान जावं दी कित्याक समस्येत कळ्ळें मो ल्हान समस्योय जीव काडूंक शकता वय की न्ही व्हडलो समस्योय करोड गाठलोय रीण आसलोय जीवघात करगाणी घेता वय की न्ही एक ल्हान उतरी एकल्याक जीवघातेक प्रेरण दिता त्या ल्हान उतराक ताणें जीवघात करीत जाय की ना 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 परिणाम सेम 1 करोड रीण आसलो की सेम ल्हान एक उतर तुवें सांगल्यार सेम म्हणटा आसतना आतां बेतकाटी मागण्याची बेतकाटी तुज्या सांगाता ना जाल्यार तुजो बरो असो तुवें सांडले बरें
मागण्याची बेतकाटी तुझ्या संगात आसा, समस्या केदे व्हडलेय जावन दी. त्या देखून तुम्ही समस्याक सांगा, हे समस्या तुझ्या की व्हडलो देव म्हज्या सांगात आसा. साबारांनी सांगचे, देवा तुझ्या की व्हडले समस्या म्हजे कडेन आसात. हांगात तो प्रॉब्लेम येवन समस्याच्या की व्हड कोण देव, ताचेर भरवसो दवरा. त्या दाळ तुमच्या समस्या सगळी परिहार जातात. त्या देखून आमी भरवसो दवरसो जेजू हांगा आसा. पळयात, जे कोण ताचेर नदर मारता ताचे मुखामळ परजळटा. परजळोवचे सकत देवाक आसा. तुम्ही ताका पळयचे तितल्यानच. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. उजो हांगा आसा पळय की न्ही. तुम्ही एका महिला पयस रावल्यार ती दग तुका मारताय ना. तुमकां लागले येऊ पयस जायचे जाल्यार कालें करीचे, उज्याच्या लागीं येस. तुमचे समस्या परिहार जायचे की देवाच्या लागीं येया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया, दोळे आमचे दांपया. कशें मोइशेन इस्रायल घरांक म्हळेंगी, भियेनाकात, थीर रावा, स्वामी तुमच्या तर्फी झूज मांडटा. आज तोच जेजू ह्या सक्रामेंता मुखांत तुमकांय सांगता, भियेनाकात, हांव आसां तुमच्या सांगाता. आज एक ना एक समस्यांत तुम्ही हांगा येयल्यात. ह्या आराधनाच्या पयलेंत तुम्ही जेजू लागीं सांगलें, हांव हांगा आसां. सोम्या हांव तुज्या मुखार आसां. तर तो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार सोमी तुमच्या मुखार आसा आनी तुमकां म्हणटा, भियेनाकात, हांव आसां तुमच्या सांगाता. आज तुमचे मोदें प्रायबंत आसात. ह्या रितीचें बेन तुमकां तुमच्या मोतींत रिगलां जावंक पुरो प्रायज जाली, प्रायज जाली, प्रायज जाली. पूण देव म्हणटा, भियेनाका, हांव आसां. पिडे शेडेंत वळवळची तुम्ही हांगा आसा जावंक पुरो. ती पिडा तुमचें जिणयेचें समाधान नास केलां जावंक पुरो. पूण जेजू म्हणटा, भियेनाका, हांव आसां तुज्या सांगाता. कुटुंबाचे एक ना एक प्रॉब्लेमांत शिरकोन तुम्ही हांगा आसात जावंक पुरो. तुमकांय जेजू म्हणटा, हांव आसां हांगा, भियेनाका. भुरग्यांचे समस्या तुमकां दोस्तात जावंक पुरो. तुमकांय जेजू म्हणटा, हांव हांगा आसां. तुम्ही वडलो आराधन करता आसतना तुम्ही सांगलें, सोम्या हांव हांगा आसां. आतां जेजू तुमकां जाप दिवन म्हणटा, हांगा हांव आसां, हांगा हांव आसां तुजे पासत. तर मोगाचेनो जेजून दिवची ती बुजवण्याची उतरां. हांव हांगा आसां, हांव तुज्या सांगात आसां, भियेनाका. दोळे दांपया. आमचे सकट समस्ये जे कितें आमकां दोस्तात जावंक पुरो पिडा, जावंक पुरो हेराची उतरां, जावंक पुरो एकसुरपण, जावंक पुरो उतार प्राय, जावंक पुरो आमच्या भुरग्यांचे समस्ये, जावंक पुरो नाना रितीची तेंते जावां, सकडी जेजूक सांगया. हर एका समस्यांत जेजून तुमकां दिवची जाप, हांव हांगा आसां, भियेनाका. भियेनाका आमच्या बाळा, आसाय तू मोज्या पायांतळा. पिडा तुका दोस्ताना, एकसुरपण तुका येताना, हेरांची उतरां तुका थोपताना जेजू म्हणटा पळया, पिडा तुका येता, कश्ट तुका दोस्त
Santana Ik surawasam Borvoso Santana Patieni sukon Solvonietana Kedis Sansona कोणे तुका सांडल्या रे Kedis Sansona तुझ्या मोग केल्या मनशांनी तर तुका सांडल्या रे Kedis Sansona तुवें बरें केल्ल्यानी तर तुका मोस केल्या रे Kedis Sansona Pinaka Jabar Hasai tumoja payantara वय बरवशाच्या उतरांनी जेसू आमकां बरते आसा जेसूक तुमचे समस्ये कांयच न्ही तुमी ताचेर बरवसो दवरा तुमकां ह्या तडीतावन त्या तडीक पावूंची सकत जेसूक आसा दर्याची लारां तुज्या जिणयेच्या तारवाक मारतात जाल्यार ते शांत करचे सकत त्या जेसूक आसा त्या खातीर जेसू म्हणटा भिये नाका हांगा हांव तुजे खातीर आसा दुस्मन केंताना सैतान नाडताना पातकांत पडून काळीज रडताना नालिसाई भोगून लज दिसताना केदीस संसोना तू खंय आस कसोय आसो केदीस संसोना म्हजो मोग तुज्या जिणयेंत निवसो ना आसाय तू मोजा पायांतर तू म्हज्या पांयां तळ आसाय जाल्यार तुवें भियोवची गरज ना आसाय तू मोजा पायांतर सकड आमी उबी रावया आमकां सोम्याक समर्पया मुखार तुसे धरून म्हजो हात दिता तुका हांव मुसो सांगा जेजूचो सांगात आमकां मेळटा जाल्यार तुसे धरून म्हजो हात दिता तुका हांव मुसो सांगा निराशेंत आसल्या पिडेंत आसल्या एकसुरपणांत आसल्या नाना रितीच्या आंतरीक गाया वरवीं ते देस्पर जाल्ल्या तुका जेजू म्हणटा हांव आसा तुज्या सांगाता भिये नाका म्हज्या बाळा हांव तुजो हात धरून चलयता म्हणटा सोमी भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांतळांत भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांत आमची सगळी जिणी जेजूक समर्पित करया खंय आमकां जेजून आपणसय जेजूक सांगून स्तुती ताची करया हालेलुया 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 बडा तळ्यान
सक्कड बंदड बनपस सुमी काण निवारून दी आंतरिक भलायकी आमकां समाधान आमकां सुमी दिवं दी कित्याक आमचो बरोबर सोम्याचेर आमी दवरला तो आमकां ताच्या आशिर्वादानाच भरतलो आमच्या कुटुंबा अभिषेकान करतलो आमच्या भुरगेपणांक आशिर्वादन करतलो आमची कामां तो सुपळ करतलो ताचेर आमचो बरोबर दवरुया तोच आमचो पत्र आस्रो जावं दी बळ जावं दी सकस जावं दी हालेलुया 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 सकड आमी दिंबेर पडया सक्रामेंताचे बेसांव आतां आमी घेवंक गावया ये देवाडा सक्रामेंता Itiavoda Sacramenta Sustang naman koruya Purvina tarupabola Novioriti adarya Selvon vecha uskutvisya Bavatace Moltepiam Sese Bapa Terses Puta Ulasani Stutisa Potvi Mai Masas Nasa Ekastalia Versita Tu Kadogaisha Spirita Sama-sami Navarta Amen. प्रार्थुया ये देवा विचित सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे तेमे बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सो जेतो आनी रास करताय सासनाच्या सासना Amen. Kalsan Bapa tuci somo aira Erga belidan betung semblia Amcir tu bevo tulya kurpedenya paso Maima tuci kata सगळे सृष्टी सोरस्तार तूं आमचो मोग करता हर एक जिवीचो मोगान पोस करता कुरपेदेने दिवून आमकां कार लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता दिनवाशी काळजान बाबा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटूंक सोंपल्या आमचेर तुवें वोतुल्या कुरपेदेन्या पासून महिमा तुजी आता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो तयारेच्या काळांत आमी आसा आयची वाचपां आमकां दोगां व्यक्ती विशयंत नियाळ करूंक जेजू उलो दिता
पोरण्या तेस्तमेंतांत असल्या एलिया प्रवादी आनी नव्या तेस्तमेंताक येताना स्नानीक जुआंव ह्या दोगांनी सोम्याची वाट तांणी तयार केली. प्रत्येक जावन स्नानीक जुआंव ताची सगळी जिणी देवाक ताणें समर्पीत केली आनी सोम्याच्या येण्याक पयलें तो तयार जालो आनी हेरांक ताणें तयार केलें. जेजू म्हणटा तुमची जिणी एक तयारेची जावन दी. वय आनी थोड्याच वेळान तोच जेजू तुमच्या आत्म्यांत भितर येवन वस्ती करूंक अत्रेक्त आसतना तुमची जिणी सोम्याक सेवंक तयारेची जावन दी आनी देव ताच्या कृपेन तुमची जिणी बरोवन दी म्हूण मागता आसतना सबारपटी आमची पातकी जिणी सोम्याच्या येण्याक एक अडकळ जावन आसा. तर आमच्या जिणयेंत आमी केल्लीं सोर पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी पदवेदार देवा आणि तुमकां बाबा बेनिनो म्हजो गुन्यांव हांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आतां बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संखार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिबिताक पावूं. आमेन. ओ मिया काकूट सोम्या काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोम्या काकूट सोम्या काकूट. प्रार्थुया. देवा आमच्या कळवळ्या बापा मनशा कुळाक आदले पातके गतेंतले निवारच्याक तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय. तुजे अगणित येळायची कृपा घेवंक आमी भक्तीपणी आशेवन रावता तर खरें स्वातंत्र्याचें इनाम आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताचे उतर चुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपल्या उर्बेन ताणें तांची संख्या उणें केली. सरस्पराच्या उतरान ताणें मळब धांपलें आनी 3 पावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया तुज्या आजापांनी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. उज्याच्या भोवरान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळच्या आदींच शांत करूंक बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्या कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसोवंक तुका निर्मिला म्हूण बरयल्लें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जी मोगान मेल्यांत ती सुभागी. कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. देवा तळबारांच्या आमकां फाटी हाड. तुच्या मोका मोळाच्या परसळा आमकां सोडवून लाभतली. देवा तळबारांच्या आमकां फाटी हाड. तुच्या मोका मोळाच्या परसळा आमकां सोडवून लाभतली. देवा इस्रायलाच्या गुवळ्या ऐक आमकां. केरुबाच्या मोदगात सिंहासनार बसलेल्या
प्रकाशिसा तुजी पदवी तूं उठय आमचे कुमके घेवन आमकां सयत लाभ वादळ बारांच्या आमकां पाटी हाड तुज्या मोका मोळाच्या पसळा आमकां सडवण लागतली तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाखवाली आपणा खातीर लाणवड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्या हातांनी बाळगोण सांबाळ तेदो आमी तुजे सरशिली पयस सरणवेची नांव आमकां नव्यान जिवान भर तेदो तुजी किर्त आमी गायतेल्या देवा दरबारांच्या आमकां पाटी हाड तुज्या मोका मोळाच्या परसळा आमकां सोडवण लागतली देवा दरबारांच्या आमकां पाटी हाड तुज्या मोका मोळाच्या परसळा आमकां सोडवण लागतली समेस्त मी उभी राहूया आनी विश्वास उद्गार आमी संगत मेळून कायम करूया Alleluia, 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 Alleluia. सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पयनाक रस्तो नीट करा आनी सगळे मनशाकुळ देवाचें तारण देखतले Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या दोंगरा वयले ते देवोन येतना शिसांनी जेजूक सवाल केले तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली वय एलिया निजायकी येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें समा पूण हांव तुमकां सांगता एलिया येदोळूच येवन जाला पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां तशेंच मनशा पुताकी तांचे तावन सोसूंक मेळटलें तो अशें उलयलोच तो स्नान जाता जुवां विशान म्हणून तो वळू शिसांक समजलें देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त मुंड्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा कालसा आमची आजोपून दिता तुका कणबेसाराय दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता कणबेसाराय दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता सोबुंडो मनशा वावरान केल्लो स्वीकार कर म्हणतो परता बदल म्हण तुजे पवित्र कुडीन सोम्या पवित्र आमकां ह्या वेळार मुंड्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा
आमची आसो पुंडिता तुका कणबे साराय दुख मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारता कणबे साराय दुख मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारता भाव भयणीनो म्हज्याने तुमचे बलिदान सर्वद्रा देव बापाक मानतात असले जावं म्हण म्हाकात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक चाणक्या भविष्यच्या आधारावर सैस्पद मानून घे. मोगाळा बापा सगळ्या काळजान तुझी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता तुझ्या गणित पदवेन सोडवण्याच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन. ते सर्वस्परातय उबका सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासणच्या देवा सोर काळी आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें योजन संपूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं तीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूता आनी सर्गींच्या सोळदाळ बरां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, povit दरबारांचो सर्वेश पोरतो सदानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी एका बाबाचे जय 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 सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे बापा कोरोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासा करात बाबार्ता सोगुट परगटुया सौम्याची सु आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेता
तिथले पावटी तू वैभवान येस आम्ही तुझे बरोबर करता. बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणासमय भक्तीपणे उडास करता आणि ओचे भेथ सोवंडो आणि सोडवणीची खास तुका समर्पित तुझे मुखार येऊंक आणि सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडासकार आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळकार तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपत्वेतार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास समखां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडबंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आखतांतली वाटय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घालून तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोंपें आसूं. तुमच्या इसवे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळ्ळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक शेदे भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमा सुमेस्तान ससाच्या जिविताक पावता. जिविताच्या ओंड्या तुये काळजांक म्हज्या भावार्थाच्या पयना जामूं सोड आधार. जिविताच्या ओंड्या तुये काळजांक म्हज्या भावार्थाच्या पयना जामूं सोड आधार. उंडो तूं सर्गेचो
सस्तीची बितासो तुका सो कोण सेवता मरण पर्यंत जिखता तर जिसू सोम्या तूं ये काळजा मुचाची तर जिसू सोम्या तूं ये काळजा मुचाची जिविताच्या उन्या तुये काळजा मुच्या भावार्थाच्या कोयना सामुसो आधा सूर्यो तुनी दिसो अंकट पयस्तावसो तुजी वाटसो चलता सगळीं घरा पावता तर जिसू सोम्या तूं हे काळजा मुचाची तर जिसू सोम्या तूं हे काळजा मुचाची जिविताच्या ओंड्या तुये काळजा मुच्या भावार्थाच्या पोयना साओसो आधा सागर तूं कुरपेसो बरवोसो पात्यांसो तुका कोण मानता पुनर्जीव साता तर जिसू सोम्या तूं ये काळजा मुचाची तर जिसू सोम्या तूं ये काळजा मुचाची जिविताच्या उन्या तुये काळजा मुच्या भावार्थाच्या पोयना सामुसो आधा प्रार्थुया खळबळ्या बापा तुझ्या दैवीक जेवणांत बळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सफे आसूं तुमचे सवय आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन वचूनयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा देवाची ओडप कर इलांची नांवां हांव वाचून सांगता नांवां आपयता आसतना तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रा बातावनू तुमची मानाची वात तुमी घेवची आयच्या जेवणाचे दानी जावन आसात रिटा डिमेल्लो आनी कुटुंब उद्यावार तशेंच एलिझा स्क्वेरा सेरा पिंटो हांणी तांदूळ दिला एडोल्फ रेगो आनी कुटुंब पडील हांणी तांदूळ दिला प्रियल आनी एलिशा कर्नेलियो सांताकट्टे विल्मा मास्करेंजन्स पेरंपल्ली तशेंच नांव नाका कोडावोरू
दिंबे घालया कणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनती कर कणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनती कर कणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनती कर. ये भोव नितळी आवकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका भोगल्ल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तस्सो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड येत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसायला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनातिकार. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सावा ह्या परी आसात कामाची परमनंट विजा मेळोवंक, दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक, BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, शिकोंक मोतीक उजवाड मेळोवंक, कातीची एलर्जी गूण जावंक, स्वंत घर फावो जावंक, रीण फारीक जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, भुरग्याचे उलोवणें सुडाळ जावंक, हातीन धरिल्लें घरचें काम वेळार पोंताक पावोवंक, परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, मेडिकल पास जावन विजा मेळोवंक, थायरॉयड ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. काजेरी जिवितांतलो दुबाव पयस वचोवंक, कुटुंबाच्या सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, दुबाव पयस वचोवंक, पासपोर्ट वेग्गे मेळोवंक, कामाच्या जाग्यार मेळची दगदवणी उणी जावंक, गांठी दूख गूण जावंक, इस्रायल दुबाय परमनंट विजा मेळोवंक, गर्भकोशाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, दोनी हातांचे बावळ्याचे कठीण दूख गूण जावंक, भुरग्यांनी देवबिरांतीन जिवंक, भुरग्यांचे हट राग भें पयस वचोवंक, मोबायल एडिक्शन तावन सुटका मेळोवंक, जाग्याचे डॉक्युमेंट वेग्गे मेळोवंक, वायट इश्टागात सोडूंक, आमाल पियोवणें सोडूंक, अनबावडती सल्यासो सांगात सोडूंक, वायट उलोवणें पयस वचोवंक, कुटुंबांत शेजारा माया मोगान जियोवंक, पुतान आवय बापाय कडेन राजी जावंक, शुगर BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, गोमटे कडेन जाल्लो गुळो ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, फायब्रॉयड गूण जावंक, किडनी डायलिसीस बऱ्यान जावंक, कोर्ट केसी जावन सुटका मेळोवंक, पांयाची एलर्जी गूण जावंक, रक्तांतलें इन्फेक्शन गूण जावंक, युट्रस रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, ICUंत आशिल्ल्या भावाक बरी भलायकी मेळोवंक आनी भुरग्यांचें शिकप तकलेंत वचोन बरें करून शिकोवंक. मोगाचो न्हू ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरया माये लागीं आमी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कातावीन काळजान पेटयला. सैम्यावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैं पळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैं पळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले पावटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार पजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वरच्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्तिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुल्लो कुरपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालते मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदार ताणे रस्ता सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोब तुजे सशी पावथी सोमी तुमच्या सोवे आसूं आणि तुमची सवे आसो. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सौकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाये लागी आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जेस तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. गैता काळी स्मोचे सर्वे स्पोरा होगडीक तुची नाव तुचे वागणता गावन गीता बहेमेचे कित्या तूं बरो आणि विश्वासी मोग तुसो करो आणि मैपाची गायता काळी मोचे तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकले म्हाका सांबाळ धरले उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कान दिले काळी दैरान भरले सगळ्या या काळजांत मोच्या
तुका हाती वाजता तुझ्या दूताची कीर्तन तुझे गायता सर्वेस पोरा गायता काळीस मोचे सर्वेस पोरा होबळे तुझे नाव तुझे वाकणता गावून गीता महिमेची तुझ्या तोंडांती ते उतरा ऐकताना रासा तीन वास्तवी सर्वेस पोराची ती महिमा किती वरती म्हणून वाकण तेली तू बरो विश्वासी म्हण सगळ्यान परगतले सगळा प्रस ओरते तुझे नाव संभ्रमात गास्तले सर्वेस पोरा गैदा काळीस मोचे सर्वेस पोरा होबळीक तुझी नाव तुझे वाकणता गावून गीता महिमेची कित्या तू बरो आणि विश्वासी मोतुसो कर आणि मैपसी गैता काळीस मोचे मोगाळ पुतासोय अंकार मरी शिरवाती आमकां जेजूच्या भोवोईत काळसा आम्हा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकीचे माये वसत विनंती कर दर्या शुक्रा आम्हा वसत विनंती कर भगवान कुसाचे कृपे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.